प्लीज गॉड हालेलुया. एक गॅरंटी दिता, एक सिंगल मनीस पेकोणी घेतल्या बगर घरा वयचो. एक सिंगल मनीस ही गॅरंटी दिता. आयज तुमी हांगोल्यान वयतले, एक मनीस आसचोना हांगोर जो आपणाची पेकोणी घेवन घरा वचोंक ना पळय तो. हे भावार्थाचें उतर हांव तुमकां सांगता, कित्याक हांव जाणा हांव कितें उलयतां पळय तें. हांव तुमकां देवाचें उतर दाखयतलो. त्या देवाच्या उतराक कोण एग्री जाता तो हांगोरलो उठोन कसलेय दुयेंस तुजे कुडीन आसो, कॅन्सर तुज्या कुडीन आसो, तुका भुरगीं जायनात, ह्या वेळार तूं पळयतलें, तूं हांगोरले वयताय पळय तेन्ना, तूं घरा वयताय तेन्ना तूं पळयतलें तुज्या त्या कुशव्यान भुरगे बसून जातले. हांगोर आमी जायत्या जाणांक भुरगीं जायना म्हणून 100% रिकॉर्ड आमचो. 100% ज्या मनशाक लागून आमी भुरग्यांक मागणें केलां 100%. काल हांव एका घरान गेल्लो, तेणेन सांगलें आमकां डॉक्टरान सांगलेलें भुरगें जावचें ना, आनी आमी ताका हांगोर देवाचें उतर दिल्लें. आतां 2 म्हयने ती गर्भिस्त आसा. डॉक्टरान सांगलेलें 46 वर्साचे बायलेक तुका भुरगें जावचें ना. सगळे रिपोर्ट एगेन्स्ट. आमी देवाचें उतर उलयलें, देवाचें उतर घडोवन दिलें. 2 भुरगीं आहात कुशव्यान, आतां 2 भुरगीं आहात, दोनूय परफेक्ट आहात. जावचें ना अशें कांय ना. देवाच्या उतरान 100% ही देवाच्या उतराची गॅरंटी आहा. देवान म्हणोंक ना लिमिटेड. भावान सांगला जेनेसीस 1:28, देवान आमकां ऑलरेडी दिला पावर मल्टिप्लाय टू रिप्लेनिश एंड मल्टिप्लाय दिस. देवाचें उतर घेवपाक जाय, देवाशीन वचपाक जाय. देवाचें उतर देव राखता, आमकां राखपाची गरज ना. देवाचें उतर देव राखता. जेरेमाया 1:12 म्हणटा, आय वील वॉच ओवर माय वर्ड. वेन ही सेईंग आय वील वॉच ओवर माय वर्ड, ही हॅज मेड अ कव्हनंट विथ अस. ही इज अ कव्हनंट गॉड. Goliath had a covenant, and Goliath pebble, he threw Goliath down. Not that side, this side. Because God was with him, and God's angel hit him, and he fell this side. And all the Goliaths will fall today, that is the guarantee. कसले दिवस आसूंक भाव भयणानो तुमचे कुडीन, हांव गॅरंटीचें उतर दिता. तुमी हांगार येयल्यात ती तशी परत वयची नात, हें देवाचें उतर हांव तुमकां दिता. ती गॅरंटी आहा म्हाका. पूण तुमी हांव सांगता पळय तें उतर आयकपाक जाय. त्या उतराक तुमी पाळो दिवपाक जाय. कित्याक भाव भयणानो सांगता, आतां भावान सांगलें, आमी हांगोर उच्चारणी करता. तूं तुजी लायफ भर म्हणटाय तूं हांव पातकी, हांव पातकी, हांव पातकी. बी कसली घातली तुवें. तूं म्हणटाय हांव पातकी. आनी जेजू म्हणटा रोमन्स 5:8 आपूण गेलो खुर्सार तूं पातकी आसतना, कित्याक तुका सोरवण दिवपाक. आनी तूं चालूच दवरलाय पातकी 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 म्हणून. तूं बी घालताय पातक्याची, आनी तुका फळ कसलें येतलें? फळ कसलें येतलें भाव भयणानो? तूं बी घालताय तर आपूण पातकी म्हणून तुका फळ कसलें येतलें? तूं उचारणी करता जाय, तुका खबर ना, पूण तुज्या उचारणेन तूं मरण तुज्या जिवितान हाडटा. तूं पातक्याची तर बी घालताय, तूं पातकी. आम्यांक कितें येतलें? आम्यांक कितें येतलें? आम्याक कितें येतलें? आम्याक कितें येतलें म्हाका सांगात. तुमी उलयना कोंकणी नको तुमी. तो आतां इंग्लिशींत उलयतालो, तुमकां सजमन आहले थोडे. आतां हांव कोंकणी उलयतां, गोंयकार. तोय गोंयकारूच, पूण तो UK रावता गो. तेणें तुमकां बरें मोगान सांगलां. आतां हांव सांगता, आम्याची बी घातल्यार कितें येतलो? आनी पातक्याची बी घातल्यार तूं कोण जातलो? सिंपल. मागीर देवाक आनी ब्लेम कित्याक करता? पातक्याची बी घालताय तूं डेली, हांव पातकी, हांव पातकी, हांव पातकी. मोरोसोर बी घालताय हांव पातकी, हांव पातकी. पातकी तुटतलें. आनी तूं तर म्हणटाय हांव देवाचें सोंतपण, नाजाल्यार तूं देवाचें सोंतपण. तूं म्हणटाय पळय त्या घोड्यान येतलें देव म्हणटा. तूं म्हाजें उतर उलयताय जाल्यार म्हाजें उतर जावन आसा आपणाच्या सर्गीच्या राजाक चावी. सर्गीच्या राजाक चावी कितें भाव भयणानो? देवान संवसार कसो रचला? खंय बरयलेल्या उतरान रचला म्हणून? कित्याक देवाच्या भाव भयणानो, हांव आतां 1 म्हयनो जालो गांवांनी भोंवता. तांकां खबर ना देवान संवसार उतरान रचला म्हणून. कित्याक बायबलाक केन्ना हातूच लागना. आनी हांव आतां कातार घालता तें आयका. बायबल तो तूं नकय, नाल्यार तूं कसो शेणटलो पळय तो. आनी ताका लागून आमचो पयलो रिक्वेस्ट आसता, तुमचो बायबल हाडा. कित्याक आमी हांगोर कितें उलयता तूं तुज्या बायबलान पळय, हें उतर बरयलेलें आहा म्हणून.
हांव पातकी म्हणची भाव भयणानू तुज्या भितर पातोक भायर सरचें ना, कित्याक तूं बी घालताय पातक्याची. आनी हांव भाव भयणानू हांव स्ट्रेट सांगता, आंब्याची बी घातली आंबोच येतलो, चेंज जावचो ना. पणसाची बी घातली पणसूच येतलो, चेंज जावचो ना. आनी तो तूं पातक्याची बी घालची मरोसोर पातकीत उरतलो, ही तुका हांव गॅरंटी दिता. आनी तूं तर म्हणटाय तुज्या तोंडान आपूण सोंतपण जेजूचें, नाल्यार सोंतपण तूं भोगतलोय. आनी आयज आमी जेन्ना ही उचारणी करतले हांगोर एकलो बसून तसो रिटर्न वयचो ना, हांव तुमकां गॅरंटी दिता. एकलो बसून एक सिंगल मनीस आपणाची पेकोणी घेवन आसतना हांगोरल्यान रिटर्न वयचो ना, हांव तुका एक गॅरंटीचें उतर दिता. 101%. कित्याक म्हाका खबर हांव कितें उलयता पळय तें. कित्याक देवान करून दवरलेलें आहा तें आपणावपाची गरज आसा. ते मागीर कितें सांगलें, सिंपल. आमकां दिला पूण आमकां खबर ना. आनी ती तर ती बोडी घेवन पुत्तून चलत, ती घेवन भोंवत रावतली ती बोडी. काल हांव एका घरान गेल्लो, कोबार करच्या पयलीं सांगता, जॉन काडला, कोबार करच्या पयलीं सांगता. एक भाव व्हिलचॅरार आसलो, ऑलमोस्ट उठपाक रेडी. भावार्थाचें उतर उलयलो, ऑलमोस्ट पुत्तून पळयता खुर्साक घोट्टेले, उठपाक रेडी जाले, पांयां हालतात उठपाक, पांय तेजे व्हिलचॅर आयले हालता उठपाक, पूण तो पुत्तून खुर्साक पळयता. तूं दुबावलय, गेली मिलाक तुजी. तूं दुबावलय नाल्यार देव कांय करूंक ना. देवान सांगलें 38 वर्सांचो आहलो, उठ. तो पळोवंक रावंक ना, तेणें उठ म्हणलो तो उठलो. तूं हांगर डेली येयलय आनी तूं तर उतर उलयता तें तूं आयकना, त्या उतरा प्रमाणे तूं रावना. तूं आनी हांगर 30 वर्सां येतलोय, तोच आसतलो. भावार्थाचें उतर आपणावपाची गरज आसता. भावार्थ म्हणचें कितें, यू हॅव टू शो फेथ, मूव इन टू एक्शन. तूं तो थंयच बसोन रावलय, भावार्थ खंय आहा तुजो. एक खुर्चेर बसपाचो भावार्थ. चार पांय पळयल्या म्हण हांव भावार्थान थंयसर बसला. 4 पांयांचेर भावार्थ म्हाजो सीन फेथ हांगोर लागना. दीस इज फेथ ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर तुज्या तोंडार आसूं न्ही, न्हिदताय उठताय बसताय पळय तेन्ना, आनी देवाचे ताकतीन तूं काम कर. गॉड इज युअर सोर्स भाव भयणानो. आनी हांव भायर गेलां, आतां हांव 1 म्हयनो जालो भायर भोंवता. म्हाका अनलिमिटेड रिसोर्सीस देवान दिले. अनलिमिटेड रिसोर्सीस म्हाका देवान सप्लाय केला. 40,000 रुपीज फॉर अ मंथ भोंवपाक आख्ख्या गोंयांत. 40,000 रुपीज फॉर अ मंथ आख्ख्या गोंयांत भोंवपाक एका म्हयन्याक. हो खर्च. पूण देवान म्हाका 40चे सोडूनूच घाल 10 लाख दिल्या. भोव जाय तितको. भाव भयणानो, देव दिवपाक रेडी आहा. तूं म्हणटा वस गांवांनी, कित्याक गांवांनी जेजू हें नांव खबर ना. भाव भयणानो. बाकीचे फुडें जाल्या आनी जेजू फाटीं पडला. म्हणटकच हे आमी देवाचें उतर ताका लागून खरें उतर गांवांनी वचून दिता. आनी गांवांनी मिलाग्री व्हडल्यो जाता, कित्याक भावार्थान ती मानतात. आनी इम्पॉसिबल हांव मागीर टेस्टमनी सांगतलो कितें जाल्यात पळय तें. आनी वॉयस रिकॉर्डींग सगल्यो वॉयस आयका तुमी कश्यो मिलाग्री जाल्या पळय त्यो. कित्याक लोकांक नाका आपणाचे व्हिडियो घातलेले म्हणटा वॉयस मेसेजीस आहात, कितें मिलाग्री जाल्यो पळय त्यो. म्हणटच पळया भावार्थाचें उतर आहा. हो मनीस व्हीलचॅर आयलो, पांय हालतात तेजे, पूण तो भियेता देवाचेर सत म्हणटा. पांय कडकडटा उठपाक, पूण तो चिंता जातलें जावचें ना. जातलें जावचें ना तुवें चिंतलें, देव कांय करूंक शकना. भाव देव म्हणटा म्हाज्या उतराचेर भावार्थ दवर, उठ चल. भावार्थ दाखोवपाक जाय भाव भयणानो. भावार्थ कसो दाखोवपाचो तो हांव दाखयता. तूं त्या उतराक एग्री जा, तुजी मिलाक मेवता वो ना ती पळय. द वायलंट टेक इट बाय फोर्स. काल भाव भयणानो हांव सांग्या आसलो आनी हांवें सांगलेलें हांव घरा कडेन हांव पोपायेक हुकूम घालून येयल्लो. पोपाय आसल्यो आनी सुकणीं येवन पोपायो खाताल्यो आमच्या. हांव हुकूम घालून येयलो. एक पोपाय म्हाजी हांव हुकूम घालता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. एक पोपाय म्हाजी कोणूच खावचो ना. आनी म्हटलें आज बडवानी ह्यो पोपायो राखा. रातचो घरा गेलो. 11 हांवें मोबायलाचेर फोटो काडलो आनी थंयसर सांग्या धाडून दिलो.
आनी म्हटलेलें सांगलेलें एक पपाय खाल्लेली आशिना पपाय गाडयेन हाडटा हाडल्या सगल्यो पपाय म्हाज्या गाडयेन हाडल्या कित्याक भावार्थाचें उतर उलया साया थंयसर तेंच्या गांवांत मुयो येयल्या आनी हांवें म्हटलें तूं मुयां हुकूम घाल जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगल्यो भायर आनी त्यो तुजें आयकोन सगल्यो भायर वयतल्यो देवाक लिमीट करिनाका मुयो येयल्या मुयांचेर पासून तूं उलोवंक शकता भावान सांगला देवान आमकां अधिकार दिला सगळ्यांचेर मनशाचेर न्हू उलय तूं भावार्थाचें उतर खंय उरल्यो पपायो झाडाचेर आज बडव्यांनी राखल्यो आज बडव्यांक लायल्या कामाक हांव गेलो एका विकान येयलो नाल्यार पपायो त्यो वता आनी त्यो गाडयेक धरल्या हांवें मुद्दम हाडल्या कित्याक भावार्थ आमी चिंतात भाव भयणांनी लिमीट करता ना देवाक 10 वर्सांची तुजी गरज सांग आनी 10 वर्सांची गरज तुजी निभायतलो फुडली सांग आमी आतां उचारणी केल्या आमी सगल्यांक धाडटले आमचे ग्रुपान उचारणी केल्या आनी भाव भयणांनो आतां ब्रदर तुमकां मिनींग विचारता हांवें ईच एंड एवरी ग्रुपान हे घातल्या आंगरूच घालूंक ना इवन फोंडा घातल्या डेफिनेशन्स आनी आमकां डेफिनेशन आमी हांगोर येता आयकता पुतून गेलीन सेम कांय डिफरन्स जावचें ना बाबा बायबल हो वाचपाकूच जावं दिसाक एक स्क्रिप्चर वाच आनी म्हूण पवित्र आत्म्यान सांग आपणाक जाणवाय दी ह्या स्क्रिप्चराची मागीर पळय भाव भयणान आमकां आतां टायम मेवना ब्रदराक तुका कितें दिसता आमच्या एलिस्टनाक टायम मेवता देवाचें उतर शिकपाक बोंत आहा तो केन्ना शिकतलो पूण जे भितर आहा तेजे ते तोंडांतल्यान भायर येता कित्याक जे भितर आहा ते तोंडांतल्यान भायर येतले द वर्ड ऑफ गॉड सेज वॉट इज इन युअर हार्ट शॅल कम आउट ऑफ युअर माउथ म्हणटकूच एक स्क्रिप्चर घाल चड व्हडले स्क्रिप्चर शिकपाचें ना मेन बेजीक स्क्रिप्चर पयले शिका एक हांवें उचारणी दिल्ली गेल्या बायबल क्लासीन हांव नोको कितक्या लोकांनी केला एक होमवर्क दिल्लो हांवें रोमन्स 10:8-10 वाचा आनी तुमची उचारणी तुमी करा आनी जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोमीत दोनी आनी सरोंडार करा त्या दिसा भाव भयणांनो तुमी पातकाक पाठ करतले आनी ज्या दिसा तुमी पातकाक पाठ केले तेन्ना तुमच्या भितर देवाचें फळ येतलें तेन्ना तुका कोण येतलें आपूण खरो क्रिस्त आनी पातकाक तो तुवें पाठ करूंक नाजाल्यार संडेच्या संडे तूं येतलो आनी थंयसर तुका दिसती पडटलो तूं कोण क्रिस्तांव पळयतो आमोट हांवें एक एग्जाम्पल दिलो म्हाज्या टिचिंगान हें म्हणून गोठ मानकुराद आनी गोठ मानकुराद कोण पळयतो कळतलो आनी गोठ कोण पळयता कळटलें फळां उदेशी कळटा देवाचें उतर म्हणटा फळां उदेशी कळटा कोण पळयता आमी म्हणटकूच एकलो पासून आंगुल्लो 101% ही आमची नेक्स्ट सेशन जाल्या परत एकलो पासून आंगुल्लो कोणूच कसलेय तुमच्या काळजान धरा मागणें आमी करतले पूण तुजें घोडोन येतलें थंयसर एकलो पासून येयला पळय तो हो परत वयचो ना ही गॅरंटी प्रेज गॉड जेवण आमी हांगर घातलेलें आहा भाव भयणांनो म्हाज्या रायटाक तुमच्या लेफ्टाक म्हणटकूच जेवण घेया पोटभर खाया वेस्ट करिनाकात एकदां घेवंक जाय दोनदां घेवंक जाय पूण वेस्ट करिनाका घेया तुमकां जाता तितकें घेया आनी खाया आनी उदीकूय हाय पळय हांगर आनी तुमकां कितें रिक्वेस्ट आहा नाल्यार आमकां सांगा आमी पळयता मागीर प्रेज गॉड हालेलुया थँक्यू जीजस म्हणटकूच आतां भाव भयणांनो आतां हांव ब्रेकार आहलो पळय तेन्ना एक म्हाका मॅसेज येयल्या काल हांवें सांगलेलें काल आमी कोणाच्या घरान गेल्लीं हांव आनी ब्रदर सुकूर हांव नोको कित्याक लागून पावूंक ना कित्याक ताका अर्जंट येयलो आसतलें आनी ह्या फॅमिलीक आमी देवाचें उतर दिल्लें आनी खाटीर न्हिदोन आसली बेड रिडन देवाच्या उतराची जेजूच्या गायांनी पेकोणी मेवल्या ही खबर आसली तिका पूण त्या उतराची सजमणी नासली म्हणटकूच काल भाव भयणांनो आमी ह्या देवाचें उतर दिलें आनी ही आतां तेजी मॅसेज बाब ते काल तूं वचना आमगे रिलेटिवा थिंगा हिंगरे चडार थिंगा मिसेसा गेलो चोय ते कॅन्सर हांवें ते सो तेगे घोवान म्हाका फोन केला रे बाब तेंगे कान विजीट करूं येयलो मरे तें तेगे मेडिकल चोयल म्हूण तेंगेले मरे आनीक आतां कोण विजीट करूं येयलो गे तेंगे चोयल्या रे सो बायलेगे कोणी आहा ती तेगे मायक मागीर तशीच सेम प्रॉब्लम आहा सो ती तशी बेडार आहा
सो ती चांद्रे रावताय कळ्ळें तुका तेंगे घर चांद्रा बाब सो तिगे आनी कितें प्लान आहा बाब थंय विजीट करपाचो जाल्यार म्हाका मातशें हें करतलो सांग केदोन पासून कितें कितें प्लान आसल्यार विजीट करपा चांद्र पोटी तेंगे घर बाब हांव मागीर तुका तें मॅप आनी हांव धाडटा लोकेशन धाडटा त्या मनशा गेलें सो कितें आहा मातशें म्हाका हें कर बाब केन्ना पासून तुगे प्लान आहा तो विका म्हणजे दिसा पासून वचपाक कितें प्लान केलो आसल्यार ओके ओके बाब थँक्यू बाब प्लीज जालो आता कितें जालें तिची मला पयली तिणें आता तेंची कोण सोयऱ्या तशी त्याच कंडिशनान दुसऱ्या जाग्यार मिलाक पयली भावार्थ वाडली ही आता कालची गजाल आता एक पाकिस्तानाचे एक टेस्टमनी तुमकां प्ले करता हे देवाचें उतर हो मॅथ्यू कित्याक प्ले करता भाव भयणांक तुमच्या भितर भावार्थ येवपाक कित्याक आयज आंगोल्लो एकलो बसून म्हाका घरा गेल्लो नाका आपणाची पेखोणी घेतलेल्या बरोबर आनी ह्यो तुमकां हांव सावणान कित्याक दाखयता की मागीर फाल्यां आनी कोणाक प्रॉब्लेम आसपाक जायना म्हणून ह्यो सावणाच्यो तयारी करून हाडलेल्यो आहा हेलो गुड मॉर्निंग सिस्टर जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप लोग? रोज़े बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आपकी फैमिली को और आपकी टीम को। खुदा बहुत बरकत दे। हमने भी रोज़ा रखा हुआ था, सुनैना, मैंने, शैरल ने। सुनैना ने और शैरल ने फर्स्ट टाइम रखा था। बहुत अच्छा ही मैथ्यू कमांड ले रहा है, मैथ्यू बातें करता है। सिर्फ मामा जो है ना वो बहुत ही साफ बोलता है, पता चलता है कि मामा। बाकी जो लफ्ज़ बोलता है वो बहुत ध्यान से सुनने पड़ते हैं, क्लियर नहीं है। बाकी सब ठीक ठाक है, शुक्र है। फीड भी हजम कर रहा है मैथ्यू, जो भी उसको फीड दी जा रही वो हजम कर रहा है, उसको फिगर नहीं हो रहा। यूरिन में जो पस सेल थे वो भी सही हो गए हैं, जो बेड सोल बना हुआ था वो भी ठीक हो गया है। मैथ्यू अपने हाथ पाँव हिलाता है, गर्दन ज़ोर ज़ोर से घुमाता है। शुक्र है खुदा का। बहुत जल्द मैथ्यू जो ना वो चलने फिरने वाला है। मैथ्यू बहुत जल्द हीलिंग स्टार्ट हो गई है। मैथ्यू के अंदर वीकनेस है वो भी बहुत जल्दी यीशु दूर करेगा और मैथ्यू चले फिरेगा, पढ़े लिखेगा, एक नॉर्मल लाइफ गुजारेगा। आप लोग सभी ऐसी दुआएं करते रहे और भी मज़ीद रोज़ों में भी ज़रूर मैथ्यू को याद रखें, आप भी और आपका प्रेयर ग्रुप भी, ठीक है। बाकी शुक्र है खुदा का, बहुत अच्छा चल रहा है। इसकी सिचुएशन पल्स नॉर्मल चल रही है जैसे एक आम इंसान की होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत स्लो करके खोलना पड़ता है, जैसे 1 पे या 2 पे। यहाँ हम लोग 10 पे और 12 पे खोलते थे, फिर भी इसकी जो पल्स सिचुएशन है वो पूरी नहीं होती थी, ठीक से गड़बड़ आती थी। अब हम लोग 1 पे खोलते हैं या 2 पे और इसकी पल्स सिचुएशन वगैरह सब सही चल रही है, हार्ट बीट वगैरह और सांस की धड़कन सही चल रही है, शुक्र है। 99 होती है, 98 होती है, ऐसे करके इसकी जो ना सिचुएशन होती है, पल्स भी सही होती है। और बातें करता है, दिन ब दिन बहुत बातें करता है, बहुत एक्टिव, दिन ब दिन एक्टिव होता जा रहा है मैथ्यू। और बच्चे लोग, हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जैसे जैसे वो बात करता है, उठता है, उसकी आधे से ज़्यादा आंखें खुलती हैं और जितनी भी खुलती हैं उसको सब सही नज़र आ रहा होता है और अपने बहन भाइयों को पहचानता है, वो उनके नाम लेता है, वो बातें करता है। शुक्र है आप सब लोगों की दुआओं का रिजल्ट है कि मैथ्यू हील हो चुका हुआ है। खुदा अपना आप लोगों को बहुत बहुत बरकत दे। शुक्रिया। भाव भयणांनो, हे देवाचें उतर दिवपी आमची एक हिंदू भयण अभिशा सोनल म्हणून एकले आहा जे भायल्या गांवांत आसता। फकत ती म्हाजेशी येयल्ले देवाच्या उतराक आनी हे देवाचे उतर आमी ताका दिल्ले। जेन्ना ती डॉक्टराशीन गेली, डॉक्टरान सांगलेलें हेजे जालो टायम, हो मरतलो। आनी आमी देवाचे उतर घेतले, साम्स 118:17। मॅथ्यू मरचो ना, मॅथ्यू जियेतलो आनी देवाची महिमा परगट करतलो। आमी तेंच्या डॉक्टराचे रिपोर्ट कॅन्सल केले। मरपाच्या तोडीर आहा भाव भयणालो, आमी देवाचे उतर उलयले। 12चेर तेजे सिलिंडर चालू करताले। जेन्ना डॉक्टराशीन येलो, 4 डॉक्टरांनी ताका टेस्ट केलो। 4 डॉक्टरांनी सांगलें आमकां खबर ना कितें जालां, पूण तो बरो जाला।
आमकां खबर ना कितें जाला पूण तो बरो जाला आनी ट्रिटमेंट एका दिवपाची कांय गरज ना, तो नॉर्मल आहा, तेजे ब्रेनाचे आमी कांय करूंक शकना, तो नॉर्मल जाला, तुमी ताका व्हरा घरा. आनी सिलिंडर दिलो ताका आनी घरा धाडलो. 12 सिलिंडर आहलो भाव भयणान. आमी उचारणी चेंज केली. उचारणी आमी तेन्ना आमी उचारणी चेंज केली आनी म्हटलें जेजूच्या गायांनी तो बरो जालो. आमी ताका सुजमणी दिली आनी आमी ताका तें उतर डिक्लेअर करूंक लागलो. एका विकान भाव भयणानू 12 आहलो तो 1 नाल्यार 2 पावला आनी आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केला तो चलता आनी भोंवता आनी ऑलरेडी भाव भयणानू 90% तो ऑलरेडी हील जाल्लो आसा. 10% तेजें मॅनिफेस्टेशन उरलां. 10% मॅनिफेस्टेशन दुसऱ्या विकान येता पळय तेन्ना 10% मॅनिफेस्टेशन तो चलता तो येवन हांव तुमकां हांगर सांगतलो. हे देवाच्या भावार ताचें उतर धाडलें. मेल्लो मनीस भाव भयणानू हो जितो जालो. डॉक्टरांनी डिक्लेअर केल्लो ताका मेलो म्हणून 4 डॉक्टरांनी सांगलें तेजे भितर कितें जालां तें आमकां खबर ना पूण तो बरो जालो. पूण आमी तेज्या मायंडाचें कांय करूंक शकना. मायंड तेजो डॅमेज जालो. मायंडाचो ट्रिटमेंट आमचीशी ना भाव भयणानो. ताका जेजू क्रिस्ताचें मन आसा, जेजू क्रिस्तान तो सगळें करूंक शकता. मायंडाचें ट्रिटमेंट आमचीशी ना. काल हांव गेल्लो, एक भयण आमी मिनिस्टर केल्ली आनी ती भयण डॉक्टरांनी सांगलेलें ती मेंटल जाल्या, तकली उडयल्या थंय. आमी गेले, देवाचें उतर दिलें. सिस्टर जोनिना विटनस आहा, देवाचें उतर दिलें आमी आमी प्रॉब्लम केन्ना विचारिना, कोणाचें नांवूय विचारिना. म्हणटच आमी देवाचें उतर दिलें. देवाचें उतर दिता दिता तेजे भितर भावार्थ येयलो. आमी 1.5 वर आमी तेंच्या घरान स्पेंड केलें. देवाचें उतर दिवपाक, सजमावपाक कितें जालें, कशें देवान आमकां पेखोवणी दिल्या हें सगळें आमी सजमायता कितें जालें भाव भयणानू, हे भयणी भितर भावार्थ येतात. रोमन्स 10:17 कितें म्हणटा, देवाचें उतर आयकोन आयकोन भावार्थ येता. कित्याक भावार्थ येता भाव भयणानू? कितें आयकोन? देवाचें उतर ना नाल्यार जायना, कांयच जावचें ना. देवाचें उतर ना कांयच जावचें ना. बायबल ओपन करूंक ना भाव भयणानू, नाजाल्यार तूं खंयच्या दुसऱ्या प्लॅनेटान जियेता. एक तरी दिसाक स्क्रिप्चर वाचपाकूच जाय, बायबल ओपन करपाकूच जाय. इम्पॉर्टंट ताका लागून आमी बायबलाचेर फोकस करता. आनी अशेंच जालें भाव भयणानू. जेन्ना देवाचें उतर आमी दिवंक लागले ते भितर भावार्थ येवंक लागले. देवाचें उतर आयकोन आयकोन भावार्थ येवंक लागले. सिस्टरीक बेश्टाच म्हटलें, सिस्टर म्हटलें तुजें नांव कितें? सॅली म्हणूंक लागली. 2 दीस आदी डॉक्टराशी नेलेली, कांयच खबर नासली. आपणाची दीस म्हणून खबर ना, रात म्हणून खबर ना, आपणाचें नांव खबर ना. आनी डॉक्टरान रिपोर्ट दिल्लो, येयल्यार येयली तिका मेमरी मातशी. हो डॉक्टराची रिपोर्ट. सारकें सिस्टर? येयल्यार येयली मेमरी नाल्यार मातशी. आनी आमी देवाचें उतर दिलें. हांवें बेश्टेच म्हटलें, सिस्टर तुजें नांव कितें? सॅली म्हणूंक लागली. पयली मिलाप आपणाचें नांव सॅली. हांवें म्हटलें सिस्टर तुवें सॅली केन्ना नांव आयकलां? हांवें म्हटलें फर्स्ट टायम आयकलां. तूं स्पेलिंग जाणाय काय म्हटलें. ती सिस्टर म्हणूंक लागली, सिस्टर जोनिना म्हणूंक लागली, आपूण स्पेलिंग नको. ती सांगता SALLY दुसरी मिला. मागीर आमी उचारणी बरयली. सिस्टरीन उचारणी बरयली. सिस्टरूच बरयता उचारण्यो सगल्यो. म्हणटूच सिस्टरीन उचारणी बरयली. ती उचारणी काडली, तेच्या हातीन दिली. आनी सिस्टर विटनस, कित्याक 2 विटनस वखदां आपणा घाली सदांच. कित्याक मागीर नाल्यार तुमी कितें म्हणटले हांव कितें उलयतां. म्हणटच 2 विटनस आसता. एक सिस्टर जोनिना विटनस, आमचो हो पावोंक ना, ब्रदर इजिनो सुकूर पावोंक ना, पूण सिस्टर विटनस आहा. आख्खी उचारणी तें पळय वर्ड टू वर्ड वाच. 2 दीस भाव भयणानू पिशी डिक्लेअर केल्ली. एका वरान कशी बरी जाली. एका वरान कशी बरी जाली. देवाच्या उतराक पदवी आहा तेका आनी कित्याकूच पदवी ना हें उगडास सरा भाव. मेल्ल्या मनशाक जितो केलो. हांवें हांगा टेस्टमनी तुमकां सांगलेली आनी ते बायले घेवन येतलो हांव तिच्या तोंडान आयका. मागीर म्हाका मेळोंक ना ह्या दिसांनी, कित्याक हांवूय ह्या दिसांनी बिजी आहा. म्हाका मेळोंक ना ती, पूण हांव घेवन येतलो तिका. हिंदू भयणी मेल्ल्या मनशाक एका स्क्रिप्चराचेर मेल्ल्या मनशाक जितो केलो. आनी आमी जल्मांक सात क्रिस्तांव देवाचें उतर म्हाका एक स्क्रिप्चर घेतलो
जेजू तूं म्हाजो सोमी दोनी म्हाजो सोरवंडार म्हाज्या घोवाक परत दी. आनी देवान दिलो. कित्याक देवाचेर पातयेली आनी देवान तिका तिच्या मेल्ल्या घोवाक जितो केलो. हिंदू भयणीन केलो भाव भयण. आमी कित्याक भावार धरिना? तुज्या भितर पवित्र आत्मा आहा तो दुसरो आनी तेंच्या भितर पवित्र आत्मा आहा तो दुसरो ना भाव भयणां. तुजो जितको मोग केला तितको मोग म्हाजोय केला, तितको जेजूचो केला. जेजूचो पासून सर्गीच्या बापायन सुबेज करूं. कित्याक लागून ते सांगता. जॉन 3:16 कितें म्हणटा भाव भयणांनो? देवान संवसाराचो इतको मोग केलो. कोणाचो म्हटला? संवसाराचो. की आपणाच्या एकल्याच पुताक दिलो. म्हणजे संवसाराचो मोग केला, आपणाचो पुताचो केला तितको. देवाचें उतर सांगता. देवाचें उतर सांगता संवसाराचो इतको मोग केलो जितको आपणाच्या पुताचो केला. वयर सकयल ना. देवाच्या किंगडमान वयर सकयल ना भाव भयणांनो. जेजूचो इतको मोग केला तितको तुजो आनी म्हाजो मोग जेजून केला. आनी तितको तुजो आनी म्हाजो मोग स्वर्गीचो बापूय करता. आनी हांव ह्या उतर म्हाका दिसता उणें उणें 6 काय 7 म्हयने जाले सांगता. आनी हांव नोको भाव भयणांनो तुमी कितके सिरियसली घेता पळय. आनी देवाच्या राज्याचे गूट म्हाका जे ओपन जाता हांव येवन तुमकां सदांच सांगता. हांवें 6 म्हयने जाले हांव सांगता स्वर्गीच्या बापाय लागीं उलया, जेजू क्रिस्ता लागीं उलया, पवित्र आत्म्या लागीं उलया, सेपरेटली उलया आनी मागीर बसा आनी तेजो आवाज आयका. आनी हांव हें करता आनी म्हाका डेली आवाज आनी हांव डेली येवन हांगा सांगता. आनी आयज म्हाका सांगला की आंगुल्लो एकलो पासून परत बरो जाल्यार बरो वयचो ना. इन्क्लुडींग तो थंयसर बसला पळय तो तर सत मानता जाल्यार उठोन वयतलो घरा. आयज तो तर सत मानता जाल्यार आयज उठोन घरा वयतलो. सत मानिनाय जाल्यार हांव काय करूंक शकना बाबा. जेजून म्हटला जो कोण म्हाजेर सत मानता ताका शाश्वत. देवाच्या भावार्थाचें उतर हांव दिवंक शकता, टेस्टिमनी हांव दिवंक शकता, कशें घडलें तें हांव सांगूंक शकता. सत मानपाचें काम तुजें. तूं सत मानताय जाल्यार ह्याच वेळार तूं उठोन वयतलो घरा. आनी आतां भावार्थाचें उतर हांव तुमकां दिता. काळजांसान सत मानलें. गेल्या विकान भाव भयणांनो हांवें सांगलेलें हांव नोको तुमी कितके जाणांनी केला पळय तें. गेल्या विकान हांवें सांगलेलें रोमन्स 10:8-10 तुमी वाजा. बारीकसाणीन वाजा. कोणें केला तो होमवर्क? कोणें केला? रोमन्स 10:8-10 हांवें भाव भयणांनी सांगलेलें हो तुमकां होमवर्क तुमी करा. तुमी तुमची उचारणी करा आनी तुमी जेजू क्रिस्तान कोण पळय ते तुमकां कळोन येता. रोमन्स 10 उतर तुका लागींच आसा तुज्या तोंडांत आनी तुज्या खालसांत. हें उतर तुका देवाचेर भावात धरूंक आपयता. तें उतर आनी तोच भावाट आमी पोर करता. खरेंच जेजू स्वामी म्हूण तुज्या तोंडान उच्चारून तूं वळखून घेशी आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो म्हूण खालसांतान भावात धरशी जाल्यार तुका थारोन मेळटलें. हो फॉर्म्युला. हो क्रिस्तांव जिविताचो फॉर्म्युला. हो फॉर्म्युला तूं आपणायनाय नाजाल्यार तूं क्रिस्तांव जिवीत जिवंक ना. तूं बावतीस घेतला जाय आनी हांव बावतीस रॉंग म्हणना. बावतीस करेक्ट पूण तूं भुरगो आसलें. कॉन्फर्मेशन घेतलें करेक्ट पूण तेन्ना तुजें मन कॉन्फर्मेशनाचेर नासलें. तुवें ती उचारणी करूंक नाय तुज्या काळजांसान. तुज्या काळजांसान तुवें उचारणी केल्या नाल्यार त्या दिसा सावन तुज्या पातकाक पाट. बिकॉज यू बिलीव्ड इन योर. ही उचारणी अशी आहा आनी बारीकसाणीन आयक. बट वॉट डज इट से? द वर्ड इज नियर युअर माउथ. देवाचें उतर तुज्या तोंडार खंय आसता पयलें? जेवण जेयताय तेन्ना तूं खंय जेयताय? तोंडांतल्यान जेयता. तोंडांतल्यान जेयल्या उपरांत मागीर तूं कितें करताय? तुज्या पोटान वयता. पोटान गेल्या उपरांत कितें जाता? तूं तोंडान जें घालताय डायरेक्ट दिवताय. अशें करताय डायरेक्ट दिवताय.
कितें कोताय तूं चाबताय. जो मेरेन चाबनाय तूं पोटान घालिनाय. म्हणजे कितें घेतलें तुवें तें जेवण घेतलें, बारीक केलें आनी तुज्या इंटेस्टनाचें काम तुवें आवू केलें. नाजाल्यार तूं डायरेक्ट घेवशी, डायरेक्ट येतलें, डायरेक्ट भायर. कॅलरीज मेळच्यो ना. म्हणटून तूं कितें कोताय, पयलें जेयता, बारीक कोत्ताय तोंडां, मागीर भितर घालता. प्रोसेस नंबर 1. मागीर कॅलरीज क्रिएट जाल्यो तुजे कुडीक घोटायेन. करेक्ट? फॉर्म्युला करेक्ट? हो मनशापणाचो फॉर्म्युला करेक्ट? पयलें तुवें खाल्लें, मागीर तुवें तुज्या भितर घेतलें, आनी जेन्ना तुवें तुज्या भितर घेतलें तेन्ना कितें जाता? तुज्या भितर घेतल्या उपरांत कितें जाता? कॅलरीज क्रिएट जाता. देवाचें उतर घेतलें, चाबडायलें. देवाचें उतर घेतलें, चाबडायलें आनी भितर घातलें. भितर घातल्या उपरांत कितें जालें? तूं आतां देवाचें उतर नियाळ कोत्ता. ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्ताय. हांगर तुवें चाबडायलें, हांगर तूं देवाच्या उतराचेर ह्या नियाळ कोत्ताय. हे देवाचें उतर तूं सजमताय. ह्या देवाच्या उतराचो तूं ज्यूस काडटाय. शुगर केन ज्यूस काडटा तो पळयला तुमी? शुगर केन ज्यूस काडटा पळय तो. शुगर केन ज्यूस काडटा पळय तेन्ना तो कितें करता? हे सायडीन घालता, हे सायडीन ओडटा, हे सायडीन घालता, हे सायडीन ओडटा. इतको तेजो ज्यूस काडटा की लास्टाक तूं तेजेर मातीस मातशी जाल्यार तो पेट्टलो. इतको तेजो ज्यूस काडटा. तो त्या देवाच्या उतराचो तुवें ज्यूस काडपाक जाय. आनी मागीर तुज्या काळजांत कॅलरीज क्रिएट जाता. हांगर काळजान हें उतर तुजें रोमता भितर वयता. जेन्ना हें तुजें उतर रोमलें, हांगर देवाचेर म्हणटा तुका भावार्थ वाडटा. द वर्ड इज नियर यू एंड युअर लिप्स एंड इन युअर हार्ट. कितें जाय? 2 वस्तू. एक जाय तुजें तोंड आनी एक जाय तुजें काळीज. सिंगल चलोना भावा भयणानू. बी सिंगल केन्ना चलोना. बियेक माती जायत. बियो काडल्यो आनी हांगर उडयल्यो, बियो किल्लोच्यो ना. ताका माती जाय. मातयेन बी घातल्या तेन्ना फॉर्म्युला चालू तुजो. बी काडली आनी उलतरीर धरली, बी किल्लोवची ना. बियेक माती जाय. म्हणटच ही आमची बरी माती. बिकॉज इफ यू कन्फेस विथ युअर लिप्स that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Otherwise you are not saved. मिस्टेकीन राव नाकान भाव भयणां. मिस्टेकीन राव नाकान. दुसरे सायडीन आसतली. मागीर देवाची चूक करी नाका. देवाची सिस्टम देवान आपणाच्या उतरान बरोवन दवरलेली. देवाची सिस्टम देवान आपणाची उतरान बरोवन दवरलेली. तोंडान सान तुजी उच्चारणी जावपाक जाय. एग्जाम्पल दिता आनी हो एग्जाम्पल तुमकां पटपाक जाव आनी हांव वयता थंयसर दिता. जेन्ना आमचे काजार कोत्ता पाद्री तेन्ना उगडास धरा. काजार म्हणचे कोरार. अ वेडिंग इज अ कवनंट बिटवीन मॅन एंड गॉड. गॉड इज द सेंटर. ट्रायंगल. देव वयर आनी गो भायर. आनी काजार आतां पादिकार काजार एक विटनस म्हणून पादिकार ते काजार आपूण करता. जेन्ना पादिकाराच्या फुड्यान हो कपल येता आनी उबो रावता आनी उचारणीचो टायम आसता. उचारणी नासतना काजार जाला नाल्यार पयलें सांगा. कोणाच्या आंगोर उचारणी नासतना काजार जाला? उचारणी आसता आनी उचारणी पाद्री अशी म्हणटा. पाद्री उचारणी अशी म्हणटा की डू यू टेक सो एंड सो एज युअर हजबंड. डू यू टेक सो एंड सो एज युअर हजबंड. तूं ओमक्याक आपणाचो घोव म्हणून मानून घेता आनी दादलो म्हणटा वय हांव तिका म्हाजी बायल म्हणून मानून घेता. तो एग्री जालो? देवाच्या कोराराक एग्री जालो. आतां बायले लागीं येता आनी बायलेक विचारता तूं ओमक्याक तुजो घोव म्हणून मानून घेताय आनी बायल उगीत रावता. बायल जाप दिना. काजार कंप्लीट. येतात.
तुवें तो जेजू क्रिस्ताक सोमी दोनी आनी सोरवंडार म्हणून मानूंक घेवंक ना, नाल्यार तुज्या जेजू वांगडा काजार कंप्लीट जावंक ना. तुवें सगळें केलें आसतलें भाव भयणानो, हांव म्हणना रॉंग, हांव म्हणटा करेक्ट केला पळय तें, पूण उचारणी जावंक ना. देवाचें उतार म्हणटा उचारणी जावपाक जाय, आय डू म्हणपाक जाय तुवें. I do accept Jesus Christ as my Lord, God and Savior. Because you have to accept Him as your Lord, God and Savior. Whoever believes shall not perish but have eternal life. Only who believes, and believing is in the heart, not in your mind. उगडास दोरा बाब भयणानो, हो फॉर्म्युला उजार करिना, देवाच्या राज्यान एंट्री ना. आनी हांव म्हाजी उतरां मिक्स करिना, हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता. आनी हांव सांगतना स्ट्रेट फॉरवर्ड घरांनी सांगता. घरान कारण कोण पळय तो ह्या घराचे वाट लावपाक उतरां. युअर वर्ड्स हॅव पावर. बरोसो तर तूं हांव पातकी म्हणशी, तूं पातकीत, कित्याक तुज्या तोंडांतल्यान तुवें उचारलाय हांव पातकी. यू कॅन देव आपणाची सिस्टम चेंज करचो ना. मोगाळ देव तो खूब मोग करता, काकूत वावयता, आपणाची कुरपा वावयता, सगळें करता भाव भयणानो. पूण उगडास दवर, काकूत वावयता, कुरपा वावयता, पण तुज्या तोंडान हाडून तो घालिना, आदावाच्या तोंडान हाडून घालूंक ना. ती वावता पळय तितून तुवें हात घालपाक जाय. कितकी जाणां काजाराक गेल्या, कितकी जाणां तुमी काजाराक गेल्या, नांगोल्ली येयल्यान पळय ती सगळीं जाणां गेल्यान काजाराक. तुमी काजाराक गेल्या उपरांत मागीर कितें जाता, थंयसर डिक्लेअर करता बुफे इज रेडी, यू मे सर्व युअर सेल्फ. आनी तूं बसलाय थंयसर, कोण तरी तुज्या हाडून तुका दितलो, आनी तूं उपाशी घरा वयतलें, कोण तुका हाडून दिवपाचो. कित्याक तुका जाय, तूं प्लेट घे, वस आनी तुका जाय तें घे. देवाच्या राज्यानूय त्यात जेजून बुफे मांडलेली आहा. खुर्सार म्हटल्यार सोनपतले, इट इज फिनिश्ड. आनी आमी आजुनूय पळयता कितें फिनिश जातलें काय म्हणून. आनीक कितें फिनिश कर, आनीक फिनिश करपाचें कितें उरलां. देवाच्या उतरां येवपाची गरज आसा, आनी ताका लागून बायबल जाणा जावपाक, देवाची चावयो जाणा जावपाक गरज. कबडीची चाळी भाव भयणांनो काडली, दाराक घातली, कबड ओपन जावची ना. आनी दाराची चावी काडली आनी कबडीक घातली, कबड ओपन जावपाची. दोनूय गडबड. आनी इतको दीस हांव एक म्हयनो हांव गांवांनी भोंवलो, नाजाल्यार सगल्यो चावयो बरें प्रोवर्ब्स 18:21 ओपन कर. आनी एक्झॅक्टली उतरां आहा पळय ती म्हण, जिवीत पयलें आहा काय मरण पयलें बरयलेलें आहा तें पळय. प्रोवर्ब्स 18:21. आनी हे बरोवन धरा भाव भयणानो, हे बरोवन धरा. क्रिस्तांव जिविताची बुलेट, हे बरोवन धरा. तुमचेशीन बूक ना जाल्यार बूक घ्या आनी बरोवन धरा. हांगर बूक तुमचेशीन ना जाल्यार मागोन घ्या, आमी दिता बूक. बूक तर तुमी ना तुमचेशीन जाल्यार बूक मागोन घ्या, आमचेशीन बूक आहा. तूं कितें उलयताय ताच्या वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता. बरें, हे इंग्लिशीन अशें आहा पळय. आनी इंग्लिशीन आतां आमी हांव कॅथलीक बायबल रिफर करता की आनी कोण टेस्ट करपाक म्हाका आनी कोण नाका म्हणून. हांव हो बायबल जो उजार करता तो NRSV बायबल हांव उजार करता. कित्याक मागीर म्हाका आनी कोणें कॉन्टेस्ट केल्लो नाका. कॉन्टेस्ट करपी खूब जाण आहा, आनी अशेंच म्हाका कॉन्टेस्ट केल्ले, तूं केन्ना इगोजे न्हय देवाचें उतर दिवपाचो ना म्हणून. 5 इगोज्यो ऑलरेडी ओपन जाल्यो, 5 ऑलरेडी ओपन जाल्यो, 5 ऑलरेडी ओपन जाल्यो, 5 इगोज्यो. हांव वचोंक ना, देवा लागीं गेलो आनी म्हटलें इगोज्यो तुका, तूं इंचार्ज तेंचो, तूं उलय कोणाशीन उलोवंक जाय पळय. आतां फुडल्या विकान मायना करतरी वयतलो अधिकाराक. 5 इगोज्यो ऑलरेडी ओपन जाल्यो. लोक चिंतालो हो रेमंड कितें दितलो देवाचें उतर. रेमंड दिना. देवान हुकूम घातलेलो
Mark 16:15 you will go and proclaim the gospel to the ends of the earth. हांव फकत गोंयाचें उलयतां. ऑलरेडी 5 जाले. एक पालोटी हावस जाले. देव वतलो भाव भयणानो. मनशान चिंतपाचें ना कितक्या लेवलाचेर. सगळे राजतेचे ताका सांगपाचें तो सगल्यो वाटो ओपन करतलो. म्हणटकूच हे प्रोव्हब्स हांव तुमचीशी ना नाल्यार चॅक करा भाव भयणानो. NRSV तुमचीशी ना नाल्यार तुमी चॅक करा. Psalms 18:21 आणि 18:21 हांगर अशें म्हणटा, Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. कोंकणीन मातशें रॉंग आहा तें, कोंकणी मागीर ट्रान्सलेट केल्या, पूण हांगर देवाचें उतर म्हणटा जो आमी कॅथलीक बायबल उजार करता पळय तो. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. पयले मरण कित्याक बरयला बाब भयणानो, कित्याक देवाक खबर आहा आमी मरणाची उतरां सुबेज उचारता जिविताच्या उतरां. आनी जेन्ना तूं मरणाची उतरां उलयताय तूं मरण आपूण हाडटाय, देव दिना. देव तूं मरण आपूण हाडटाय, कित्याक तो म्हणटा आपल्यान तुज्या तोंडान घातला जिवित आनी मरण. आनी आमी चिंता देव आमकां जितो मागता. खूब जाणांनी म्हणटा हें दुयेंस देवान दिलां, देवान दिलां हें दुयेंस. कितक्या घरांनी गेलो देवान दिला नाल्यार सोंसपाक जाय. हांगर एक कॉन्टेस्ट घालूं तुमच्या भितर. आमी मदें एक घातलो गांवान एका आनी म्हटलें नमान मोरये म्हूण म्हटलें आनी थांब म्हटलें. नमान मोरये म्हूण म्हटलें आनी थांब म्हटलें. थांब म्हटलें जाल्यार म्हणपाक जायना. आतां फुडें वच म्हटलें म्हणपाक जायना. बरें स्पीड कमी कर म्हटल्यार स्पीडूय कमी करूंक जायना. कित्याक ती स्पिडीन रेल्वे वयता पळय ती स्पिडीन वयता. फकत जंक्शनाचेर मातशी स्लो जाता जाल्यार ती वयता आपली बरें डा 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 डा. हांगर पुतून करून दाखोवंक तुमचीशी जावची ना, तुमचीशी जावची ना. कित्याक आमकां ती संवय जाली. हांव तुमची मिस्टेक म्हणना, कित्याक ती स्पिडीनूच आमी शिकले न्हू. विटनस हांव म्हाजे फोटी उलयता. सिस्टर हांसोंक लागली. सिस्टर म्हणूंक लागली कित्याक आखो सुशेगाद म्हण गो. जायना सुशेगाद म्हणूंक. कित्याक सुशेगाद म्हणपाक आमकां शिकोवंक ना. आमची ती गाडी तेच स्पिडीन वयता. म्हणटो तेच स्पिडीन वयताय नाल्यार मेवचें ना कांय. कित्याक स्पिडीर गेले तूं मागणें न्हू तें. देवाक मोग दाखोवंक जाय भाव भयणानो, स्पीड न्हू. स्पीड दाखोवंक येयला देवाक तुजी. मागणी उचारणी करता ती देवाक मोहिमा दिवपाक. मागणें म्हणजे कितें भाव भयणानो, काल हांव एक्सप्लेन करता. मागणें म्हणजे कितें? मागणें म्हणजे सँडवीच. कितक्या जाणांनी सँडवीच खाल्ल्या? कितक्या जाणांनी सँडवीच खाल्ल्या? सँडवीच आतां हांगर कोण सँडवीच खावंक ना जाल्यार सिस्टर शर्मिलाक हातात करूंक लाया तुमकां. तुमी खावंक ना जाल्यार एकल्याचो पासून हात खाला आसपाक जायना सँडवीच खावंक ना म्हणून. सगळ्यांचे हात वयर आसपाक. सगळ्यांनी सँडवीच खाल्ल्या. आतां पयलो कितें आसता? ब्रेड आसता. म्हणटकूच पयलो देवा फुड्यान येताय पळय तेन्ना तूं देवाक आर्गां दिता आनी महिमा दिताय. देवा हांव तुज्या फुड्यान येयला, तूं जाण आसाय म्हाजो सोस, तूं जाण आसाय सगळ्यांक व्हरतो देव. हांव तुका आर्गां दिता, महिमा दिता, हांव तुका वाखाणटा. वाखाणणी महिमा देवाक. पयलो ब्रेड, पयले लेयर वाखाणणी देवाक, महिमा दिवप देवाक. तूं म्हाजो सोस. म्हाज्या घरान जें कितें आहा तें तुज्या कडल्यान येयला. माझी भुरगीं तुज्या कडल्यान येयला. म्हाजो स्वास तुज्या कडल्यान येयला. ही धरती तुज्या कडल्यान येयला. जेजू क्रिस्त तुज्या कडल्यान येयला. सगळें तुज्या कडल्यान येयला. देवाक सर्गीच्या बापाक महिमा दिताय तूं. आमच्या बापाक महिमा दिताय तूं, सर्गीच्या बापाक. दुसरो तुजें इंटेंशन जें तुजें मेन आहा पळय तें. तूं समज चिकन केल्यार ती चिकन तुजें आनी मागीर तो एक लीव घातलाय पळय तो आनी तितून भितर मायनीस घातलाय. हें तुका जाय पळय तें घाल तूं तुजें. तुका कितें मागणें करपाचें तें घाल देवा फुड्यान. तो म्हणटा आस्क एंड यू शॅल रिसीव, नॉक एंड द डोर विल ओपन, सीक एंड यू शॅल फायंड. म्हणटो तिनूय कर, जाय तें घाल तितून. तो भियेना तूं कितें मागतलोय पळय तो. ताका ऑलरेडी खबर आहा तूं येयलाय तेन्ना तूं कितें मागपाक येयलाय पळय तो. ऑलरेडी नो ही वील गिव युअर वॉन्ट्स, युअर डिझायर्स एंड युअर नीड्स ओवर एंड अबाव. ताका खबर आहा.
पूण तो म्हणटा यो तूं आपणाशी. आनी तिसरो भाव भयणानो पाव घालताय, तिसरो जी लायताय पळय ती जाण आसा वाखाणणी परत देवाक. परत देवाक वाखाणणी जे हांवें तुजेशीन मागला ते आपणाक ऑलरेडी मेवले. मार्क 11:24. जे आपूण तुज्या फुड्यान येयलो देवा तुवें हे ऑलरेडी तूं सगळ्यांक चड परवेदार दिव. जे हांव तुजेशीन मागला हांव हांगोल्यार आनंदान हांव वयता, कित्याक जे हांवें तुजेशीन मागला ते ऑलरेडी म्हाका मागला पळय तेन्ना मेवला. देवाचेर भावाक दाखयता ही जाण आसा सँडवीच. आनी आमच्या मागण्यांक सँडवीच. यानी आमच्या बापा तो तूं जियेलोय भाव भयणानो. आमच्या बापाचेर हांवें एका वराचें टिचींग दिला गेल्या म्हाज्या बायबल क्लासीन. 1 hour कवर जालें ना. फुडल्या विकान दितलो पुत्तू. कवर जालें ना. एका वराचें ऑलरेडी दिला. कवर जालें ना आनी एका वराचें दितलो. आमच्या बापा तो तूं जियेलो. इफ यू लिव द आवर फादर यू कॅन गो डायरेक्टली टू हेवन. आमच्या बापा तो तूं जियेलोय नाजाल्यार तुका डायरेक्ट स्वर्गार. आनी हांवें एक्सप्लेन केला कसो डायरेक्ट स्वर्गार पावताय पळय. आमच्या बापा जिवन एक आमच्या बापा जिवन तूं डायरेक्ट स्वर्गार वचूंक शकता. देवान सगळ्यान बेस्ट मागणें शिकयला. कॉल ऑन माय फादर. आमच्या बापा ह्या स्वर्गार आहा तो तुजो बापूय न्हू. इज युअर गार्डियन. म्हाज्या भुरग्यांचो आय एम अ गार्डियन. आय एम नॉट. माय फादर इज हेवनली फादर. हांव जल्माच्या पयलीं जेजून म्हाका सांगला तो तुजो बापूय. सर्गीचो बापूय तुजो बापूय म्हणून सांगला आनी आपणें तुका वाट ओपन केल्या. आनी आमच्या बापा तो तूं जियेलोय भाव भयणानो तुका स्वर्ग हांव तुका गॅरंटी दिवन सांगता तुका स्वर्ग मेळपाकूच जाय 101%. आमच्याच बापा जियेशी जाल्या. इफ यू लिव द आवर फादर इन द आवर फादर इज एवरी स्क्रिप्चर दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर साल्वेशन. एवरी स्क्रिप्चर दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर साल्वेशन इज इन द आवर फादर. नाल्यार बारीकसाणेन शिका आमच्या बापा. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येय. तुजी खोशी 2 येयले फिनिश. राज येयले खोशी येयले फिनिश. कवर जालें. आनी कितें जाय. 2 उतरांचेर तुजें जालें डायरेक्ट स्वर्ग. पूण तेचो मिनींग खबर आसपाक जाय. बेश्टी तोंडाच्यो उचारण्यो भाव भयणानो काय जावचें. आनी आतां तुमकां मिलाक कशी जातली ती दाखयता. मिलाक कशी तुमच्यो सगळ्यो आतां तुमच्यो मिलाग्री कश्यो जातल्यो पळय त्यो. आनी हांगलो कोणूच रिटर्न वयचो ना आपणाची मिलाक घेतल्या बरोबर. मिलाक कशी जातली ती दाखयता. ही मिलाक जातली तुमकां सुजमणी दिता. ही मिलाक मनशा भितर कशी जाता पळय ती. कोंकणी तुजीशी हांव न्ही उचारली आनी इंग्लिशीन म्हाजीशी ना. काल ते तुवें म्हाका धाडल्या पळय ती. जेजू स्टार्ट. कर. जेजू म्हज्या दुयेंसाची खास म्हूण तुका तुजे कुडीन घाये घेवचे पडले. तुवें घाये घेतले जावन आसलें म्हजें फारीकपण. जे गायांनी तुवें फारीकपण भोगलें तातूंतल्यान म्हजे कुडीक पुराय पेकोवणी फावो जाल्या आनी सारकें पुरायपणान पुराय जाल्या. आर्गां तुका जेजू. हांव जेजू क्रिस्तांतल्यान ताकोतीन आसा आनी म्हाका क्रिस्ताचें मन आसा आनी जेजू क्रिस्त जो म्हाका गोठायेन भरता ताका लागून म्हज्यान जेजू क्रिस्तांतल्यान सगळें करूंक जाता. हांव उचारता हांव पुराय आसा आनी म्हज्यांत जेजूचें पुरायपण आसा. जसो जेजू तशेंच हांव ह्या संवसारांत. आमेन. आतां भाव भयणांनो सुजमणी दिता. हें वाचप जालें. आतां हांव सुजमणी दिता आनी बारीकसाणेन कान दिवन आयका भाव भयणां. बारीकसाणेन कान दिवन आयका. देवाचें उतर म्हणटा जेजू जालो आमच्या दुयेंसाचो फारीकपण. जेजू आमच्या दुयेंसाचें फारीकपण. उतून आयका. जेजू आमच्या दुयेंसाचें फारीकपण.
जे जेजून आपणाचे कुडीचेर गाये घेतले, जेजूचो खुरसार केलो, जेन्ना आमचो पातकाचो स्वयं काडलो आनी पातकाच्या स्वयमांक लागून आमच्या भितर दुयेंस येयले. पातकाच्या स्वयमांक लागून दुयेंस, पातकान सावन दुयेंस येता हे देवाचें उतर सांगता. जेन्ना तो 28 वर्सांचो कोडकार आसता आनी जेजू ताका सांगता उठ आनी चलोंक लाग, तेन्ना जेजू ताका सांगता तुजे दुयेंस पातका उदेशी येयल्ले, तुजे दुयेंस पातका उदेशी येयल्ले. आनी हे पातोक दुयेंस हाडटा भाव भयणानो, आनी पातोक हे दुयेंस घेवन जेजू खुरसार केलो. आमच्या पातकाचे दुयेंस जेजूक फारीकपण करपाक जाय. एग्जाम्पल दिता, म्हाजेर मर्डराचो ऑफेन्स घातलो आनी हांव जज थंयसर म्हाजी ऑर्डर टायप करता. रेमंडाचेर मॉर्नाचें फॉर्मॉन, रेमंडान मर्डर केल्या, रेमंडाचेर मॉर्नाचें फॉर्मॉन. आनी ते सायडीन भाव भयणानो जेजू येता मध्ये आनी जेजू म्हणटा एक मिनीट म्हणटा, रेमंडान ही मर्डर करूंक ना, ही मर्डर आपणेन केल्या. जूज म्हणटा तूं भायर रावन उबो रावनाका, कोटकोऱ्यान आंगोर येवन तुवें आपणेन शपथ घेवपाक जाय आनी तुवें डिक्लेअर करपाक जाय. तो बायबलाचेर हात धरता आनी आपणाची शपथ घेता आनी म्हणटा रेमंडान ही मर्डर करूंक ना, ही मर्डर आपणेन केल्या. आतां कोटकोऱ्यान उबो रावन जुईजाक सांगता म्हणटा जुईज कितें करता. जुईज म्हणटा खऱ्यांनी तुवें मर्डर केल्या, म्हणटा वय आपणेन मर्डर केल्या, ताणें करूंक ना. जुईज ऑर्डर मारता भाव भयणानो, जुईज ऑर्डर मारता जेजू मोरोसोर फॉर्मॉन. आतां म्हाका सुटका मेवली काय दोगांयकूय आमकां शिक्षा मेवतली, दोगांयकूय शिक्षा मेवतली काय म्हाका सुटका मेवली. म्हाका तो सुटका मेवली नाजाल्यार आनी हांवें करपाचें कितें उरलां. हांव भायर पडलो. आतां भायर पडल्या उपरांत कितें जालें, जेजू खुरसार. जेजू आतां कोणाचें घेता, म्हाजें घेतल्या फॉर्मॉन, म्हणजे आमच्या सगळ्यांचें फॉर्मॉन ताणें घेतलें. आतां पातका उदेशी मरण, पातका उदेशी द वेजीस ऑफ सीन इज डेथ. रोमन 6:23 कितें म्हणटा, द वेजीस ऑफ सीन इज डेथ. पातका उदेशी तुका मरण जालें. पूण आमच्या गायांचें कितें, आमच्या कुडीन दुयेंस आहा तेंचें कितें. कुडीच्या दुयेंसाचें फारीकपण जावंक ना आनी कुडीचे दुयेंसाचें फारीकपण जेजूचे गाये. कुडीचे फारीकपण जेजूचे गाये. ताका लागून देवाचें उतर कितें म्हणटा फुडें, देवाचें उतर 1 Peter 2:24 कितें म्हणटा, ही बोर आर सीन इन हीज बॉडी. तेणेन आमचे पातक आपणाचे कुडीन घेतले. दॅट हॅविंग डायड टू सीन, जे आमी पातकाक मरता मूळ काडटा भाव भयणानो, पातकाचे मूळ काडटा आनी मुळा वांगडा दुयेंसूय तेज्या भारी येता. आतां पातक काडले, आपणाचे कुडीन घेतले आनी कुडीन दुयेंसूय येयले तेज्या. ताका लागून देवाचें उतर फुडें कितें म्हणटा, तेच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. तेच्या पयलीं भाव भयणानो आनी एक स्टेटमेंट आहा, हें झाड काडलां पळय थंयसर, तो कितें म्हणटा, सोतपणाचें हॅविंग डायड टू सीन यू मे लिव्ह टू रायचियसनेस. नवें झाड लायता. नवें झाड कसलें लायता, देवाचे सोयमाचें. आनी हे देवाच्या सोयमाचें झाड लायता पळय ताका काजाराचें इन्विटेशन धाडटा. काजाराचें इन्विटेशन धाडटा, म्हाजें काजार आसा, म्हाजे पयजे वांगडा कोण म्हाजेर विश्वास करता ताका हांव मेवतलो. हे काजाराचें इन्विटेशन धाडटा तुका आनी म्हाका. म्हणटा यू हॅव टू डिक्लेअर इट इन युअर माउथ एंड बिलीव इट इन युअर हार्ट दॅट जीसस क्रायस्ट इज युअर लॉर्ड गॉड एंड सेव्हियर. इन युअर बिलिव्हिंग तुवें तोंडांतल्यान उचारणी करपाक जाय, जेजू क्रिस्त म्हाजो सोबी दोनी म्हाजो सोरवंडार. इन्विटेशन तुका धाडलेल्या यू हॅव टू एक्सेप्ट. आनी हें झाड तुज्या भितर घालता भाव भयणां. ज्या दिसा तुवें एक्सेप्ट केलें, सोतपण फुकट धाडलें. काजाराक गेल्यार पळय थंयसर तुका बुफे फुकट मांडलेली आहा, सोतपण फुकट धाडलें.
तुज्या हेच्या फुडें सोंतपण सांबाळपाचें काम, पातकाक पाठ करपाचें काम. ज्या मनशान पातकाक पाठ करूंक ना तो मनीस अजून पासून 14 जियेता. ज्या मनशान पातकाक पाठ करूंक ना तो मनीस 14 जियेता भाव भयणानो, तो अजून नवो मनीस जावना. 2 कोरिंथियन 5:17 तेच्या जिवितान जावना. पोन्ने ते गेले सगळे नवे. You are a new creation. All things have passed away and all things have become. All things म्हणटा सगळे नवे जाले. आनी तेन्ना भाव भयणानो तूं नवे वच. आतां हांगर आमी पळोवया फुडें देवाचें उतर म्हणटा ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. म्हणजे गाये जेजूचे गाये आमच्या दुयेंसाचे फारीकपण. पूण हे गायांनी कितें जालें भाव भयणां, हेजे सजमोडी घेवया. हेजी सजमणी घेतली नाल्यार तूं आयज हांगर एकलो वचून घरा पेकोणी घेतल्या बरोबर वयचो ना. कसलेंय तेजें सिट्युएशन आसा, कितेंय तेजें सिट्युएशन आसा, हे बारीकसाणेन आयका, हे बारीकसाणेन आयका. आतां जेजूचेर गाये पडपाक जाय. कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा, तेज्या गायांनी आमी बरी जाल्या म्हणटकूच गाये पडपाक जाय. Psalms 22:14 वाचुया. Psalms 22:14 वाचुया. सुकून पावलोले जोरी सारको विरून वेता जीव मोसो. सुटून गेल्यात सगळी मोशी आडा. म्हजे काळजांत मेणा वरी म्हज्या ओड्ड्यान गडोन गेला. कितें जाला उतून वाच, स्लो वाच तेंकां सजमानी. सुकून पावलोले जोरी सारको. सुकून पावलेले जोरी सारको म्हणजे उदक आमी समज जमनीर उडयतले, हे उदकाक शेप आसतली, ना खंयसरूय धांवतले. आय एम पोर्ड आउट लायक वॉटर. आय एम पोर्ड आउट लायक वॉटर म्हणटा देवाच्या उदका प्रमाणे आपणा म्हणटा अशें उदीक शेप ना म्हणटा. Isaiah 52:14 म्हणटा गॉड कुड नॉट बी रेकग्नायज्ड एज मॅन. मनीस म्हणून देवाक वळखोंक जायनासलो. तो मनीस बायल दादलो वळखोंक जायनासलो. कांयच तेच्या आंगार मास नासले भाव भयणां. आमी जी इमाज पळयता ती देवाची इमाज न्हू. देवाच्या उतरा प्रमाणे ती देवाची इमाज न्हू. आनी देवाचें उतर सोत उलयता. द वर्ड ऑफ गॉड इज द मिरर. देवाचें उतर जावन आसा आरसो भाव भयणां. जेम्स 1:22-23 म्हणटा देवाचें उतर जावन आसा आरसो. आनी ह्या आरशान आमी पळयता देवाचें उतरान. आनी हो आरसो हांवें गांवांनी दाखयला आनी पेकोवणी अश्योच फुकटचे जाय. आपणाक उदकाक उडयलेल्या भाशेन उडयला म्हणटा सगळी म्हजी हाडां जॉयंटा भायर हाडली. म्हाजें काळीज मेणाचे वाती भाशेन गोवन गेलें. I am poured out like water. My every bone is out of joint. एक पासून हाड भाव भयणांनो देवाच्या जॉयंटान नासले. सगळी हाडां जॉयंटा भायर एक नासले. ऑल म्हणटा म्हणटकूच ऑल. देवाचें उतर तर ऑल म्हणटा नाल्यार ऑल. तितून आनी डावट घेवपाचो ना. आमी चिंतपाचें ना, लॉजीक उजार करपाचें ना. देवाचें उतर ऑल म्हणटा ऑल. तुका आनीक कोणें दुसरें सांगलें आयकपाची गरज ना. देवाचें उतर ऑल म्हणटा. यू अग्री टू गॉड्स वर्ड. आनी मागीर फुडें कितें म्हणटा सिस्टर सांग. विरून वेता जीव मोसो. सुटून गेल्यात सगळी मोची हाडां. म्हजें काळीज मेणा वरी म्हज्या ओड्ड्यांत गळोन गेला. म्हणटच भाव भयणांनो कितक्या लेवलाक पासून सोंसला जेजू. कितक्या लेवलाक पासून जेजून सोंसला भाव भयणांनो सांगा. ऑल माय बोन्स आर आउट ऑफ जॉयंट. माय हार्ट इज लायक वॅक्स. इट इज मेल्टेड विदीन माय ब्रेस्ट. आपणाचें काळीज गळोन गेला म्हणटा भाव भयणांनो देवाचें उतर. आनी तुज्या हार्टाचो कसलो प्रॉब्लम आहा हे देवाचें उतर घे. जेजू तुजे हात तुजे काळीज गळोन गेल्ले. म्हाजें काळीज परफेक्ट जावपाक. आनी हीच आमी उचारणी करता भाव भयणांनो. आनी हे देवाची उचारणी 100 times 100 घडोवन येता. कित्याक देवाचें उतर. आमी नको आमचे जेजून कितें सोंसलां पळय तें
आमचो नियाळ ना तेंचे गाये खंय पासून आहा पळय ते. म्हणून आमी नको जेजूचे गाये खंय आहा पळय ते. आनी जेन्ना जेजू म्हणटा त्याच्या गायांनी आमी बरी जाल्यार आमकां सिंपल दिसता आनी आमी उतर मांडपाक रेडी ना. अरे गायांनी कसो बरो जालो हे आमी चिंता आयज दाखोवन दिता कशें बरें जालें पळय. 15 नंबर. My mouth is dried up like a potsherd, and my tongue stuck to my jaw, and lay me in the dust of death. कुंभाराची भाजलोली मातये भाशेन म्हजो गळो सुकून गेलो. जीब म्हणल्यार ताळ्याक चिटकल्या. भाव भयणांनो, जेजूची जीब वचोन वयर ताळ्याक चिटकली. इतकी सुकलेली. कुंभाराचो कितें म्हणटा सिस्टर? कुंभाराचो म्हणजे तो इतको तापता तो वयता आनी वयर तेंकता. कुंभाराची भाजलोली मातये भाशेन. माती कितें जाता भाजल्या उपरांत वयर ते पयल्या तुवें पोदेर कितें करता ब्रेड आसता ते काडटा आनी वयर लायता आनी मागीर ते भाजोन देंवता. तशी तेजी जीब गेल्ली आनी वयर तेकलेली. इतको तो तानेलो आनी तेजीशी पिवपाक कांय नासलें. तेजी जीब गेली आनी वयर शिरकली. 2 भाव भयणांनो, 2 भाव मेळ्ळे म्हाका जेंची जीब तांकां पॅरलायसीस जाल्लो तोंडाची. हे देवाचें उतर. हे देवाचें उतर दिलें. दोगांयची जीब सुटली. दोगांयची जीब सुटली. काल वचून हांव कन्फर्म करून येयला थर्सडे दीस. दोगांयकूय मेळोन येयला. दोगांयची जीब सुटली. पांव कोणाचो जालो नासलो ताचो पांवय चडपाक लागलो. दोगांयची जीब सुटली. जेन्ना हे देवाचें उतर दिलां पळय तेन्ना आतां हांव सिस्टरींक सांगता. दुयेंस ऑलरेडी देवान पेकोणी दिल्ली आहा भाव भयणांक. फुडें पळोवया कितें जाता पळय तें. 17 वाच सिस्टर. सगळी मोजी हाडां म्हाका मेसूंक मेळटात. हो लोक म्हाका दोळे लावन पळयता. भाव भयणांनो, तुमची सगळ्यांची कितके जाणांक तुमच्या हाडां मेजूंक मेवता? कितके जाणां तुमच्या आंगार हाडां मेजूंक शकता? कोणाक जातली तुमच्या हाडां मेजपाक? पूण जेजू म्हणटा आपणाक म्हाजी सगळीं हाडां मेजूंक जाताली. सगळीं हाडां केन्ना मेजूंक जातली भाव भयणांनो? जेन्ना तुज्या मांस आसचें ना. कितक्या जाणांनी पॅशन ऑफ क्रायस्ट पळयला? मेजॉरिटी लोकांनी पळयला. तेजेर चाबूक मारताले पळय तेन्ना तेजे मांस येताले ते दिश्टी पडटाले. कुडके पडटाले ते दिश्टी पडटाले. ते 50% ताणें दाखयला. 50. तो गिब्सन म्हणटा आपणें तर आपणाचे फूल पिक्चर काडलेले नाल्यार सेन्सर बोर्ड ताका दिवपाचोच नासलो, एलावूच करपाचो ना दाखोवपाक. ताणें 50% दाखयला. 50 उरला. भाव भयणांनो, सगळीं हाडां तेजी दिश्टी पडटाली. ईच एंड एवरी बोन कूड बी सीन. म्हणजे तेज्या आंगार मांस नासलें. हे देवाचें उतर सांगता. इल्ले पासून मांस नासले भाव भयणांनो. इवन तेजे इंटेस्टायन डॅमेज जाल्ल्यो, तेजे पांये डॅमेज जाल्ले, तेज्या पांयांक मांस नासले, खंयचोरूच मांस नासले भाव भयणांनो जेजूचे कुडीचेर. इतको ताका मारलेलो भाव भयणांनो देवाचें उतर सांगता. तेज्या आंगार मांस नासले भाव भयणांनो. हे म्हाजें उतर आयका. कित्याक हांव देवाच्या उतरार नियाळ करून तुमकां सांगता. हांव म्हाजी भायली उतरां घालिना भाव भयणांनो. हांव जेजूक सारको आनीक एक्स्ट्रा मार दाखयना. तेणें सोंसला तितकोच दाखयता भाव भयण. आनी हे तो तूं नियाळ करशी भाव भयणांनो. कसलेय दुयेंसान आहाय तूं, ह्याच वेळार भाव भयणांनो तुका सुटका मेवतली म्हूण आसता. कित्याक जे गाये तेणेन आपणाचे कुडींक सोंसले, जी हाडां तेणेन आमकां दाखयली आपणाचें मांस घोवन, त्या गायांनी भाव भयणांनो, त्या गायांनी जे तेजे त्या गायांनी भाव भयणांनो जे तेजे मांस काडलां आमच्या खातीर, ते गाय तेची सगळीं हाडां दिसताली. ते मांस तेजे कुडीच्या भायर गेला पळय, ते मांस त्या गायांनी जेजू ते गाय पडले. ते जावन आसा आमचे फारीकपण. आनी जेन्ना तूं फारीकपण तुजें पळयताय भाव भयणांनो, तुज्या कुडीन आतां कसले
कोणूय हांगर हे उतर ऐकला तेंच्या कुडीन कसलेच दुयेंस ना हांव हे जेजू क्रिस्ताच्या नांवान परगट करता. तुमच्या कुडीन ह्या वेळार तुवें तर हे उतर मानून घेतलाय. हांवें सांगला तेच्या कुडीर एक बसून मासाचो कुडको नासलो. तेचे सगळे ऑर्गन बसून डॅमेज जाल्ले भाव भयणानो. खंयचोच ऑर्गन तेजो नॉर्मल नासलो. तेजे दोळे बसून नॉर्मल नासले. तेजे दोळे बसून सारखे फुटलेले मास नासले. आनी सिस्टर हेचेलान एक बरें पिक्चर करून म्हाका धाडलेलें. तेणें आपणाक जाता तितकें दाखोवपाक ताणें दाखयलेलें भाव भयणानो हाडा. आपणें बसोन ताणें पेंटींग केल्लें आपणाचे स्टॅच्यूचेर आनी मॅक्झिमम ताणें लागीं पावोवपाक ट्राय केल्लो. हांवें तो ग्रुपार आमच्या शेअर केलो. जाता तितको ताणें मॅक्झिमम तरी तो म्हाज्या हिसपान 70 तरी ताणें दाखयलो. आनीक तरी 30 दाखयता. पूण आमचीशीं जावचें ना भाव भयणानो तितको आर्ट करपाक. पूण ह्या भावार ताचें उतर घेतलां भाव भयणानो. हांव तुमकां ह्याच वेळार सांगता भाव भयणानो तुमच्या भितर दुयेंस ना. तुम्ही वचून कसलेय टेस्ट करा. कसलेय टेस्ट वचून करा आनी हांव तुमकां बरोवन दिता. ही उचारणी तुमी म्हणत राहा. एक वीक म्हणत राहा. आतां तुमच्या दुयेंस गेले ऑलरेडी तुज्या कुडीन दुयेंस ना. हांव ही गॅरंटी दिता भाव भयणानो. म्हाजेरूय जायते वायट रिपोर्ट उलयलेले. हांव हे देवाचें उतर घेवन जियेता. आनी जे पयलें काम करिनालो तेज्याहून सुबेज काम करता. पयलो हांव 1 वर 2 वरां हांगर येवन प्रिचींग करतालो. चडूचशे 3 वरां. आतां हांव दिसाक 9-10 वरां प्रिचींग करता. 10 वरां मिनिमम. 10 वरां वयर. सिस्टर आसता आमच्या वांगडा. सिस्टरी कितें सकाळीं स्टार्ट करता ते सांजचे घरा येता. एकदां रातच्या 12 वयर. आनी इतकी बळी सिस्टर रातच्या 12 पासून भोंवपाक रेडी आहा. पळयता ती भाव भयणानो तुमी चिंतशात सगळ्या जाग्यांचेर हांव देवाचें उतर दिताना. चिंती नाका तुमी सगळ्या जाग्यांचेर हांव देवाचें उतर दिता. सिस्टरूय देवाचें उतर दिता. कित्याक तुमी फाल्यां म्हणटले ना ब्रदरूच दिता म्हणून जो घोडोन येता ना ती दिता. ब्रदर सुकूरूय दिता. ब्रदर एजिनूय दिता. अशें ना की हांवूच दितलो आनी ते घोडोन येतले ना. देवाचें उतर कोणाक सजमला तो दिता आनी तो घडोवन हाडटा. सेलीक कोणेन दिल्ले सेलीक सिस्टरूच दिताली. चडशी तीच उलयले. पूण बाकीचे आमी भावार्थाचें उतर आमी उलयता मनशाचो भावार्थूय वाडटा. तुमचोय भावार्थ वाडला. म्हाका खबर आहा वाडला म्हणून. आनी देवाचें उतर म्हणटा ज्या दिसा तुवें भासावणी केली त्या दिसा तुका मेवलें. पूण जितकी तूं उचारतलोय जितको तूं नियाळ करतलोय आनी तुजे कुडीन ते परत येवचें ना हें उगडास धर. एवरी डे जेन्ना तूं कन्फेस करता जेजू हांव तुजें मांस खाता. जेजू हांव तुजें रगत पियेता. जेजू तूं म्हाज्या भितर जियेताय. जेजू हांव तुज्या भितर जियेता. जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली. मोरसोर हे तुजे फॅन्स जाल्ले भाव भयणानो. देवाचें उतर म्हणटा सामसान तुका दुयेंस येतले लागतले आनी सकयल पडटले. हे फॅन्स घालतलोय तूं तुज्या डेली उलोवन. ताका लागून हे फॅन्स मोरसोर हे देवाचें उतर तुवें उलयत रावंक जाय. जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. जेजूच्या गायांनी हांव बरो. तूं कितकोय बरो आसो. हे फॅन्स घालपाकूच जाय भाव भयणान. सैतान येतलो पळयतलो हेशीं देवाचें उतरां कोडसोडून वयतलो. तूं तर कांय करिनाय भाव भयणानो. सैतान येतलो पळयतलो घार खाली आहा 7 आनीक जाणांक घेवन येतलो आनी पयल्याहून तुजें कंडिशन वायट आसतलें उड आसतलें. हांव देवाचें उतरां प्रमाणे सांगता. हांव तुमकां अगर फोटी सांगूंक घेवंक ना. ताका लागून म्हणटा उचारणी आमी धाडटले नॉर्मल प्रेयर भशेन करिनाका. काळजान सांग म्हणा. आनी हे आमी प्रिपेर केला. ताका आमी जायतो नियाळ केला. हेजेर आमी जायती स्टडी केल्या. हेजेर आयज हांवें ती म्हाज्या हाडूंक ना. हांवें हतियाराची घेवन वयता हांव. काल हांव सिस्टरीगेर गेल्लो थंयसर घेवन गेल्लो. बॅगान म्हाजे खूब वस्तू जाता म्हणून आयज हांवें हाडूंक ना त्यो. नाजाल्यार हांवें ते स्टिकर केल्या. हेच्या फुडें व्हडले करतलो हांव ते. म्हणजे तुमकां सगल्यांक दिसती पडटा पळय तें. हेच उतर भाव भयणानो घेवन वयतलो खंयसर वयता थंय. आनी हांव सुबेज शिकोवन दिवंक वयचो ना. पयलीं हीच सुटका जावपाक जाय.
जेजू क्रिस्ताक सोमी दोनी सोरवंडार म्हणून मानून घेवपाक जाय. हे मागणे आमचे फॅन्स करपाक जाय भाव भयणां. आनी जेन्ना आमी हें केलें मागीर देवाच्या उतरान आमी फुडें या. पयलें तर बेसीक तर आमी नको मरणाची उतरां तर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतलीं आनी आपूण पातकी आपूण पातकी आपूण पातकी म्हणटलोय नाल्यार मरतलोय पातकी. आनी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता भाव भयणां, हांव पातकी हांव पातकी हांव पातकी म्हणटलोय नाल्यार मरतलोय पातकी. आनी हांव मस्को लावपाक येवंक ना. आमी कोणाक मस्को लावचो ना. हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता. देवाचें उतर आपणाक सर्गीचें राज मेळटा. देवाचें उतर नाकारशी आनी भिडेन वचोंक सोदची. आय लव द क्रावड. यू वील गो वीथ द क्रावड टू हेल्प. यू आर वेलकम टू गो. बट इफ यू लव गॉड बी अलोन अँड गो वीथ गॉड. एकलो राव वच. भिडेन वचपाची गरज ना भाव भयणां. म्हाका जायत्या जाणांनी नाकारलो कित्याक हांव सत उलयता म्हणून. आनी जायत्या जाण म्हाजें कितें कितें उलोवंकूय लागले. तूं मिसाक वयता पासून म्हाका विचारलो. अरे म्हाजी मिसाचेर शिकवण आहा तितकी तुमची आहा कोणाची? हांव मिसाची शिकवण दिता तितकी आनी कोणाची डीप आहा? मिसाचेर हांव शिकवण दिता पळय ती. हांवें सांगलां जो कोण मिसाक वयता दोळे बंद करता आनी मीस आयकता तेजे मीस आयकता ते पळय आनी दोळे ओपन करून मीस आयकता तेज्या मनशाचे. दोळे बंद करून आयकताय तेन्ना तो कितें थंयसर सांगताय तें तुका कळटा. आनी जेन्ना दोळे ओपन करून तूं मीस आयकताय तेन्ना तेणेन कितें घातलां तेजे खंय पावलां तेजे खंय पावलां तेजे लोमता हेजे लोमता हें पळोवंक. मस्को लावपाची गरज ना भाव भयणांनी. दोळे धाप आनी मीस आयक. आनी थंयसर जाता जेन्ना देव थंयसर येता आपणाचो उणो आनी आपणाचें मांस बदलता. बेश्टो वेफर आसता आनी वायन आसता तेजी कूड आनी तेजें रगत जाता. कशें जाता? ही सजमणी तर तुका ना. नाजाल्यार तूं डेली मिसाक गेलोय तूं पेकवणी घेयन आसतना येवचो ना. आनी हांव एवरी टायम हांव वयता हांव जेन्ना कूड आनी रगत पेता हांव देवाक आर्गां दिता तेन्ना थंयच्या थंय हांव ऑलरेडी घरा बरो जावन गेलो. थंयसर खाल्ला पळय थंयसर देवाक आमी करता ती उचाडणी करिना. हांव ही उचाडणी करता. जेजू हांवें तुजें मांस खाल्लें. जेजू हांव तुजें रगत पियेता. जेजू तूं म्हाज्या भितर जियेताय. जेजू हांव तुज्या भितर जियेता. जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जावन भायर. ही उचाडणी करता. एवरी टायम आय टेक द कम्युनियन आय डू दीस. हांव ही उचाडणी करता. जेजू हांव तुज्या मांस. कित्याक जॉन 6:55-56 म्हणटा. 55 आनी 56 ही भासावणी देवाची. हांव तुजें मांस खाता हांव तुजें रगत पियेता. जेजू तूं म्हाज्या भितर जियेता. जेजू हांव तुज्या भितर जियेता. जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेळ्ळी. एवरी टायम आय टेक द मिरेकल एंड आय गो होम रायट फ्रॉम देट. कितक्या जाणांनी तुमी मिसाक तशीच येयली आनी तशीच परत गेल्या. म्हाका विचारपी मनीस हांव तुका गॅरंटी दिवन सांगता मिसाक तसोच येता आनी तसोच परत वयता. जो मनीस म्हाका विचारतालो हांवें ताका माफ केला. पूण हांव तुका सांगता अशेंय विचारतालो. एकाच मनशान विचारूंक ना. एकाच मनशान विचारूंक ना म्हाका. हांव एका मनशाक पॉयंट आवट करिना. अशें म्हाका खूब लोकांनी विचारलें. आनी म्हाका विचारूंक ना नाल्यार आनीक कोणें विचारलें. दुसऱ्या तिसऱ्या मनशाक विचारलें अरे तो मिसाक वयता. भावार्थाचे घूट भाव भयणांनो म्हाका देवान दिलें म्हणून हांव उतर परगट करता. फोटी परगट करपाक हांव येवंक ना. फोटींग प्रवादी हांव न्हू. हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हाका एक दाखोवया भाव भयणांनो फोटींग प्रवादीपण केला पळय तें. म्हाज्या फ्रॉम द डे आय हॅव प्रिच द वर्ड इन 2020 टील टुडे म्हाजे खंयचे व्हिडिओ काडा तुमी आनी फोटींग प्रवादीचें काम हांवें केलां तें दाखोवन दिया. नाजाल्यार हांव तुमकां व्हिडिओ काडून दाखयता. ज्या मनशांनी म्हाका विचारलेलें तेणी फोटींग प्रवाद्याचें काम केलां पळय तें. ज्या मनशांनी म्हाका विचारलां तेणी फोटींग प्रवाद्याचें काम केलां तें हांव तुका काडून दाखयता. पूण म्हाका तें हितून वचपाचें ना. तेजें माप तो भोगतलो. आनी हांवें बेसावूय उलयलें ऑलरेडी तेंकां की देवान तेंकां जाणवाय दिल्या आनी हे पळय दुसऱ्या हितूनी गेल्या ते सारके जाग्यार येवली म्हणून हांवें ऑलरेडी ब्लेसिंगूय उलयलो. पूण हांव सांगता कित्याक लोक तुका कितें म्हणटलो म्हणून आपणाचो धर्म चेंज करपाचो न्ही. तुजो देव तुका कितें म्हणटा. तुजो देव म्हणटा तूं मागलोलो. तुजो देव म्हणटा तूं मागलोलो. तुजो देव म्हणटा तूं आशिर्वादीत
तुजो देव म्हणटा तूं म्हाजे सगळ्याहून मोगाचे भुरगे. आनी लोक कितें म्हणटा तें कित्याक जाय भाव म्हणटा. तुका कोणें हांगर म्हटलें तूं पनिनून वयताय, तूं बिलिवर जालाय रे, आनी तूं कितें म्हणटा हें उतर म्हटलां म्हणून तूं पनिनून येवपाचो बंद जाता. तूं बिलिवर न्हू नाल्यार जेजू क्रिस्ताचेर बिलीव कसो करतलो म्हाका सांग तूं. बिलिवर म्हणजे कितें? हू इज अ बिलिवर? द वन हू बिलिव्स इन क्रायस्ट. आतां तो कोणूय जावंक शकता, तो कोणूय जावंक शकता, कोणूय जावंक शकता. बिलिवर जावपाकूच जाव जेजू क्रिस्तान बिलीव करता. इज अ बिलिवर. जेजून म्हटलें तें उतर. आतां जेजूक चॅलेंज करतले तुमी. स्वर्गीच्या बापायन म्हटलें हूसो एवर बिलीव्स शॅल नॉट पॅरिश बट हॅव इटर्नल लायफ. आतां स्वर्गीच्या बापायक चॅलेंज करतले. कोण करतलो स्वर्गीच्या बापायक चॅलेंज? तेज्याहून आनी व्हरतो कोण येयलो? इन द बिगिनींग गॉड. पयले उतर भाव भयणांनो बायबलार येता ते गॉड. आनी तेजो पयलो आनी कोण नाहलो? इन द बिगिनींग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ. म्हणजे मस्को लावपाचें सोडून दिवपाचें भाव भयणां. आनी हें उतर चेंज करा. आय एम अ सिनर, आय एम अ सिनर, आय एम अ सिनर. यू विल डाय अ सिनर. स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता. स्टॉप कन्फेसिंग रॉंग वर्ड्स. रोमन्स 5:8 क्लियरली सांगता आय डायड फॉर यू वेन यू वर अ सिनर. तुका सिनर म्हणून तुज्या खातीर मेला, तुका सोंपपण दिवपाक, आनी तूं तरी सिनर 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 चल्ला. आपलें कितें चल्ला? रेल्वे ट्रॅकार डेली येता. चेंज करपाक जाय आतां ट्रॅक. आतां फास्ट ट्रॅक जाल्या ट्रेनी. आतां बऱ्यो ट्रेनी घेवया आनी फास्ट वचोया देवाच्या राज्यात. द वायलंट टेक इट बाय फोर्स. आमी बाय फोर्स घेवया. आमचेशीन बरो करार आहा भाव भयणां. हांव गॅरंटीन सांगता तुमी ज्या जाग्याचेर आहा त्या जाग्याचेर रावची ना. ओतमीकपणां, कुडीन आनी पयशांनी. तूं तर हांगर तुजीशीन तर ₹1,00,000 आहा भाव भयणांनो ह्या वेळार तुज्या बँक अकावंटात. तुजे तर ना 50 लाख केले हे तुमकां शिकोवन दिवन, ही शिकोवन दिवन तुमच्या ना तर 50 लाख केले जाल्यार म्हाजें नांव चेंज कर. सिस्टम फॉलो करपाक जाय. तुमची सिस्टम चलची ना. देव सांगता ती सिस्टम फॉलो करपाक जाय. ती सिस्टम हांव मागीर सांगतलो. कित्याक पयलें देवाचें उतर पयलें फुडें जावन सिस्टम मागीर शिकोवपाची. पूण हें सांगता भावार्थाचें उतर पयलीं ओतमीक तुजी पेकोवणी, मागीर तुजी कुडीची पेकोवणी, मागीर तुज्या पयशांची. कित्याक देवाक नाका आपणाच्या पुताक दिलो नाजाल्यार तुका तुज्या कडल्यान कितें उणें धरपाची तेजी खोशी ना. गरीबसाणी जियोवपाची क्रिस्तांवाचें न्हू. क्रिस्तांवाचें न्हू. एक मनीस आसलो 30 लाख तेच्या भायर आहले. 30 लाख देवाचें उतर दिलें. 30 लाख न्हू भाव भयणांनो, ताका 60 लाख न्हू. तेजे 30 लाख भायर आहले पूण देव ताका 60 लाख परत दिता वो ना तो पळय. कित्याक द वेल्थ ऑफ द सिनर इज स्टोर्ड फॉर द रायचस. आनी हे तूं देवाचें उतर उचारताय आनी देवाक सांगताय तुजें उतर म्हणटा द वेल्थ ऑफ द सिनर इज स्टोर्ड फॉर द रायटस. लेट इट कम टू द रायचस. लेट इट कम टू द रायचस. देवाचें उतर देवाक सांग. तो कोहे हाडटलो तें पळयनाका भाव भयणां. वाटो दाखयता. म्हाका रातभर ताणें जेम दिवंक ना. म्हाका आनी एक वाट दाखयली न्ही. हांव ती करतलो थोड्या दिसांनी. केल्या उपरांत मागीर तुमकां हांगर मिजास दाखोवंक हाडटलो. ती करपाक जाय. मिजासूय दाखोवंक जाय जेजू क्रिस्तान की देव आमचें कितेंय करूंक शकता म्हणून. देव आमचो कितेंय करूंक शकता. देवाचें वर्तेपण दाखोवपाक भाव भयणांनो तें हांव हाडटलो हांगर. देवाचें वर्तेपण दाखोवपाक. पूण सांगून दवरता. उलोवन वयता आयच्यान how many days maybe they said? How many weeks it will take? 9 to 14 month 9 to 14 weeks. आयच्यान 9 ते 14 weeks भितर तुमकां कळटलें हांगर आसतलें. तुमचो भावार्थ वाडोवपाक भाव भयणांनो हें हांव करतलो. तुमचो भावार्थ वाडोवपाक. देव आमच्या आतां हांव सांगतालो
मागणी भाव भयणांनो एका वर्साची करिनाका. आमी कोणाची पोरसां? न्हू आमी कोणाची आतां आमी कोणाची सद्या? देवान एका मनशाक सांगलेलें आमी तुजी पोरसां आसतली. आमी भाव भयणांनो आजून पासून अब्राहमाची पोरसां. अब्राहम खंय आहा? कितकी वर्सां फुडें सावन धरलेल्या भाव भयणांनो अब्राहमाक. तुजी पोरसां आमी अब्राहमाची पोरसां. अब्राहम पळयता आमकां पळयल्या. अब्राहमाची पोरसां आमी. अब्राहमान कितके फुडें देवान कितके फुडें दाखयलें आनी आमकांय देव फुडें दाखयता भाव भयणांनो. आनी आमी कितें मागता? फाल्यांचें. आमकां देवान फाल्यांचेच दिल्या पुरो. देव फाल्यांचेच दिवंक सोदिना तुका. देव म्हणटा अब्राहमान पळयलेले पळय तितके पयस पळय. आमी आतां उचारण्यो दिता भाव भयणांनी आमी एका वर्साच्यो दिना. हांव म्हाजी मिनिमम एक 5-6 वर्सां फुडलीं ताका मिनिमम दिता. एकल्याक दिल्या हांवें भुरगीं जालीं म्हणून आजून काजार जावंक ना. भुरगीं जाल्यार भुरगीं स्कॉलाक पळयता म्हणून उचारणी दिली. फुडें दिवपाचें न्हू. देवाक लिमीट करून फायदो ना. देवाक लिमीट करून फायदो ना. भाव भयणांनो हो नको हांवें हांगूच सांगला नाल्यार म्हाज्या व्हिडियोनी सांगला. देवान म्हाका एक सोपन दिलें खूब वर्सां पयलीं आनी हांवें जायत्या जाणांक सांगलां हें म्हाजें सोपन की देवान म्हाका सांगलां तुका आपूण एक ऑडिटोरियम दितलो म्हणून. दे फ्री. हांव नको कोण म्हाका दितलो. दे फ्री कंप्लिटली सेटअप. कशें येतलें हांव नको भाव भयणांनो. पूण एवरी डे हांव प्रीच करता. हांव हांगर बसता जाल्यार म्हाजो नियाळ हो पोरजा ते ऑडिटोरियमांत बसले. हांवें ऑलरेडी पळयला कन्सेप्शन म्हजें चालू आहा. भितर ताका कान येता, हात येता, चालू आहा. दोळे येता, फॉर्मेशन भितर चालू आहा. ते केन्ना भायर सरतले ते नको. घडयेक 9 म्हयन्यांनी भायर सरत, घडयेक 9 वर्सांनी भायर सरत नको. पूण येतले हे जाणा कित्याक देवान दिलां म्हाका तें. अशें हे सिटींग अरेंजमेंट आसतलें म्हणटा हांव ज्या जाग्याचेर वयता 10 लोक आहा 10 लोकांक हांव असो पळयता. ते हांव हांगर पडला ते म्हाका सगळे जाण पळयता. ऑलरेडी कन्सिव्ड. फुडले चिता भाव भयणां. एका वर्साचे 2 वर्साची चिंतिना. अब्राहमाची पोरसां अब्राहमान कालचें चिंतून फुडलें चिता. देव दिवंक सोदता तुमकां. तूं माग आनी ताका दिवपाक तुका व्हडलो प्रॉब्लम. जेजूक दिला तेडे राजूय दिवपाक रेडी आहा. लूक 12:32 म्हणटा म्हाज्या सुकुल्ल्यान म्हाजी बापायची खोशी तुका सर्गीचे राज दिवपाक. हे देवाचें उतर आहा. पूण तो हांव देवाक सांगूंक शकता म्हाका सर्गीचें राज जाय. तुजे भितर कितें आहा तितकें म्हाका जाय. हांव सांगूंक शकता. उतर आहा देवाचें. जॉन 14:23 म्हणटा तूं म्हाजो मोग करशी म्हाज्या उतरा प्रमाणे जेयशी. म्हाजें उतर तूं तुज्या लायफान पाळून करशी. हें उतर डेली तूं तुज्या जिवितान लागू करशी. म्हाजो बापूय तुजो मोग करतलो. आनी आमी बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुज्या भितर येवन रावतलो. ह्या सावना भाव भयणांनो देवाचें उतर सांगता आपूण तुज्या भितर येवन रावतलो. म्हणजे स्वर्ग हांगर येयलो. आतां तूं म्हणटलें स्वर्ग हांगर येयलो वयर कोण आहा? पवित्र आत्मा हांगर आहा. पवित्र आत्मा वयरूय रावता. जेजू थंय रावंक शकता. जेजू तुज्या कुडीनूय रावंक शकता. जेजू थंय रावंक शकता. जेजू तुज्या सर्गीचो बापूय थंय रावंक शकता. सर्गीचो बापूय हांगरूय रावंक शकता. कित्याक आत्मा खंय आसता भाव भयणांनो. आत्म्यांक लिमिटेशन ना. आत्म्यांक लिमिटेशन ना. आत्मा खंय रावंक शकता. बापूय थंय आसूंक शकता. तुज्या कुडीनूय आसूंक शकता. आत्म्यांक लिमिटेशन ना. म्हणटकूच आयज तुमी हो नियाळ करा भाव भयणांनो. आमी उचारणी धाडटा तुमकां. ही सद्या आमी तुमकां सिंपल उचारणी धाडटा. आयच्यान तुमी डिक्लेअर करा आनी 8 दिसांनी वचून तुमी कसले तुमचे टेस्ट करपाचे आहा ते करा. हांव गॅरंटी दिवन सांगता तुमच्या कुडीन कांय दुयेंस मेळचे. गॅरंटी दिवन सांगता. आनी तुवें तर सोत मारला. तुवें तर डॅडी बाबा आयक. तुवें तर सोत मारला. हांवें सांगलां पळय तें जेजून तुज्या खातीर आपणाच्या कुडीन गाये घेतले
त्या गायांनी तुका पेकोणी मेवल्या उठ आनी चल उठ उठ खुर्चे वयलो उठ उठ तुवें तर सत मारलाय जेजूच्या गायांनी तूं बरो जालोय म्हणून नाल्यार उठ तूं उठोनाय नाल्यार तुका कोण येवन उठोवचो ना तुवें सत मानपाक जाय जेजूची ताकद म्हाजे कुडीन येयली जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो उठ आनी चलोंक लाग राव उबो राव तूं थंयच बसशी जाल्यार तुका थंयच बसून धरतलो तो राव उबो म्हूण जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो जेजू तुवें तुजे कुडीन म्हाज्या गाये घेतल्या त्याच गायांनी हांव बरो जालो उठ 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 म्हणत राव जेजू तुजे कुडीन तुवें गाय घेतल्या म्हूण जेजू बसय ताका बसय आतां आयक बारीकसाणेन आयक पुतू आतां बारीकसाणेन आयक पुतू हांव म्हणटा तें म्हूण जेजू जे तुजे कुडीन गाये घेतले ते म्हाज्या फारीकपण त्याच गायांनी हांव बरो जालो जेजू तुजे कुडीन जे गाये घेतले ते म्हाज्या फारीकपण त्याच गायांनी हांव बरो जालो जेजू तुजे कुडीन तुवें गाये घेतले ते म्हाज्या फारीकपण त्याच गायांनी हांव बरो जालो जेजू तुजे कुडीन जे गाये घेतले ते म्हाज्या फारीकपण त्याच गायांनी हांव बरो जालो म्हणत राव ते म्हणगे तूं ताका म्हणूंक शिकय न्हू ती उतरां न्हू जेजू तुजे कुडीन जे गाये घेतले ते म्हाज्या फारीकपण म्हणटोच भाव भयणांनो तुमकां येयला कॉन्फिडन्स तुमकां फारीकपण करपाचें आहा भाव भयणांनो काय देवान केलां पळय तें आपणावपाचें तुमकां आनी कितें फारीकपण करपाचें उरलां कित्याक तेणें शिक्षा घेतली तेणें गाये घेतले तेजे गाये जावन आसा आमचें फारीकपण जेजूचे गाये जावन आसा आमचें फारीकपण आनी जे जेजूचे गाये आमचें फारीकपण आहा त्या गायांनी भाव भयण जेजूचें उतर म्हणटा त्या गायांनी आमकां पेकोवणी मेळ्ळी आतां आमी म्हणत आहा जेजूच्या गायांनी पेकोवणी मेळ्ळी पूण आतां आमी गाये पळयले खंय आहा पळय ते गाये आमचें फारीकपण हे जेन्ना तुका सुजमणी येयली भाव भयणांनो कंप्लीट तेन्ना पेकोवणी कंप्लीट भाव भयणांनो कित्याक आतां तुका सोस कळलो इतके टायम तुका खबर आसलें उतर आहा पूण तुका सोस खबर नासली खंय तें जालें कंप्लीट पळय तें आतां तुका सोस कळलो हो सोस तूं म्हणटा जेजू जे गाये तुजे कुडीन आसले ते गाये म्हाजें फारीकपण दुयेंसाचें त्या गायांनी जे तुजे कुडीन घातले म्हाजे खातीर त्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली आनी मेवली भाव भयणा कसलेय तुमी टेस्ट करा कोणाक प्रेग्नन्सीन प्रॉब्लम आसलो ह्या वेळार ते प्रेग्नन्सीन बसून तांकां सुफळटाय मेळटा आनी आमचो हांगा रिकॉर्ड आहा भाव भयणांनो 100% हे आमी क्लिनीक करपाचें आहा आतां फॉर चायल्डलेस कपल तुमकां कोणूय ना आमचो नंबर दिया हांगा हांव ना नाल्यार सिस्टर आसता 100% आमचो रिकॉर्ड आहा हांगा कोण चायल्डलेस कपल आहा तांकां 101% आमी गॅरंटी दिता ताका भुरगें जावपाकूच जाय पूण ते तुमी मानपाक जाय ते देवाचें उतर दिता पळय ते भावार्थाचें उतर भावार्थान घेवपाक जाय आमी भावार्थ दाखयलो तुमी ऑन भावार्थ दाखयता सांगता पळय ती सिस्टम फॉलो करिना एकदां म्हणटा आनी मागीर म्हणत ना तशें जायना 2-3 वर्सां बसून देवाचें उतर कितकें दिलें आमी तें सिस्टम तांकां सांगलेलें तें 13 इयर्स जावंक नासले ताका 13 वर्सां आतां जालें ताका भुरगें सिस्टरीचो कॉन्टेक्ट 13 वर्सांनी 100% रिकॉर्ड आहा भाव भयणांनो आमचो हांगा पूण भावार्थान उच्चारणी दिता ती करपाक जाय ती रावपाक
बी घातल्या उपरांत टायम लागता भाव भयणांनो किल्लोन येवपाक. पूण तूं भावार तो दाखयता एक फास्ट जाल्यार फास्टूय जाता. तूं देवाचें उतर जिकोन घेताय नाल्यार भाव भयणांनो फास्टूय जाता. एके भयणीक दोन 3 म्हयन्यांनी जालें आनी ती बी 46 वर्सांची. आतां 11 वीक्स तिचे आहा प्रेग्नन्सी तिची आनी 2 भुरगीं आहा आनी दोगांय बरी सारकी प्रॉपर ग्रोथ जाता तेंचो. मिला भाव भयणांनी देवाची. डॉक्टर सांगता जालें कोबार तुजें 46 यू आर नॉट गोईंग टू बॅर चिल्ड्रन. देवाचें उतर एजीचें उलयना. सारा 90 इयर्स. एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर म्हणटा वर्सां बरयलेली ना. जाणटे पिरायेर म्हणजे क्वायट ओल्ड. म्हणटा देवाचें उतर आमकां कॉन्फिडन्स दिता. देवाच्या उतराचेर पातयेवन रावया. घडटलें काम कित्याक देवान बरोवन दवरलेल्या आपणाचें उतर तो आपयता. आनी आमी चड स्क्रिप्चर दिवंक ना भाव भयणांनो. 2च स्क्रिप्चर दिता. जेनेसीस तुमी दिया भाव भयणांनो आनी देव तेंच काम करतलो. तुमी चिंती नाका आमी दिल्यार तें काम जातलें. जेनेसीस 1:28 आनी एक्सोडस 23:25 to 26. ही 2 उतरां आमी देवाची दिता. एक भावार त्याच्या मागणें दिता तांकां आनी ते उचार म्हणटा डेली. आनी डेली जेन्ना तूं उचारताय आपणाच्या कुशिवाचे तूं आशिर्वाद उलयताय देवाचो. ते एक आमी आशिर्वादाचे एक मागणें आमी करता. ते एक मागणें आमी करता भाव भयणांनो. आमचे आशिर्वादाचे मागणें आमी एक करता. तेजे उपरांत मागीर देवाचें आपणाचें काम देव करतलो. पूण तुमच्या मनान तर कोणूय तुमकां असो दिसता भाव भयणांनो 101% आमकां कॉन्टेक्ट जावपाक लाय. जावं न्ही भाव भयणांनो. खूब जाणांक भुरग्यांची तांकां आस आसा आनी देवाकूय आसा दिवपाची. कोणाक तुमकां दिसता कोणाक भुरगीं ना दिया आमचो नंबर दिया. सिस्टरीचो नंबर दिया. आमकांय जाय ती तांकां भुरगीं जाली कित्याक देवाक जाय. क्रिएशन इज हीज मेन थिंग. ही क्रिएटेड अस इन हीज लायकनेस एंड इमेज. तेजी मेन भाव भयणांनो ही वॉन्ट्स क्रिएशन. ही लव्स अस. म्हणटकूच कोणाकूय आहा नाल्यार दिया भाव भयणांनो. आनी आयच्यान ही उचाडणी करा तुमी. आतां हांव मातशी ती धाडून दिता तुमकां. हाफ हा ती धाडून दिता. कोणाचो आमचो नंबर ना आमचो नंबर घेया. आहा पळय ती सद्या तुमकां धाडून दिता. तेच्या वयल्यान मातशी आनी बरी करूंक सोदता की लायफ टायम ही उचारणी तुवें करपाक जाय. ही उचारणी बंद करी नाका भाव भयणांनो. डू नॉट स्टॉप दीस कन्फेशन. कित्याक ही तूं आपणाच्या सर भोंवतणी फेन्स तयार करता. फेन्स तयार करता. आनी एक सांगता भाव भयणांनो. हे हांव जायत्या जाग्याचेर सांगता तुमकांय सांगता. न्हिदोंक वयच्या पयलीं सदांच मागणें करतना म्हणत देवाक जेसू तुजें पवित्र रगत ह्या घराच्या सर भोंवतणी हांव घालता. तूं रावताय पळय थंयसर. जे तुवें म्हाका वस्तू दिल्याय त्या वस्तूंचेर तुजें पवित्र रगत हांव सर भोंवतणी घालता. आनी तुजे आंच बोडवे राखपाक आनी सांबाळपाक हांव तांकां हुकूम घालता. 2 मागणे भाव भयणांनो डेली करता. हे हांव करता पळय तें सांगता. हांव म्हाजें ग्रूप तुमकां सांगता. हांव हे डेली करता. आनी हांव डेली करता. आनी हांव भासवणी दिवन गेल्लो. म्हाजी पप्पा एक भासून खावपाची ना. हांवें सिस्टरीक सकाळीं फोटो धाडला. गाडयेन आहा म्हाजे सद्या. पप्पायो ही उचारणी हांवें केल्ली आनी घरा येयलो नाल्यार म्हाजे पप्पायो पिकल्या पूण कोणाक खावना. स्वता येताले. पप्पायो येवन सुकणीं फोडटाले. हुकूम घालून गेलो. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हाजे पप्पायो तेवत आसतल्यो आंच बडयो सांबाळटले. येयलो हांव एका विकान पप्पाया तेवत देवाचें उतर. देवान उतर दिला तें उलोवपाचें. म्हणटकूच हे मागणें करा भाव भयणांनो एवरीडे. सर भोंवतणी तुमच्या पवित्र रक्तान म्हाका तुमचे देवान तुमकां कितें वस्तू दिल्या ते पवित्र रक्तान म्हाका आनी आंच बडवे सोडा. आंच बडव्याचें कामूच तें. Hebrews 1:14 म्हणटा एंजल्स आर मिनिस्टरिंग स्पिरीट टू ऑल दोज हू आर हेज ऑफ सल्वेशन. देवाचें उतर पुतून साम्स 107:20 म्हणटा एंजल्स आर मायटी वॉरियर्स ऑफ गॉड.
पोतून देवाचें उतर म्हणटा साम्स 91 तुज्या सोर भोंवतणी आपणान तांकां घातलेलें आहा. देवाचें उतर आहा भाव भयणानो, तांकां पाकान धूल दवरपाक धरी नाकात. तांकां घाला हुकूम, ते वयतले काम करतले. आमच्या जिवितान करता भाव भयणानो, तुमच्याय जिवितान करतले. प्रेज गॉड. जालें तुमचें आनी कितें आहा कोणाचें पर्सनली पासून कितें आहा नाल्यार तुमकां सेपरेट तुमकां कितें उचारणी जाय रावा, उचारणी आमी दिता, आमकां प्रॉब्लेम ना, आमी उचारणी दिवपाक रेडी. सर्गीच्या बापा ह्या वेळा खातीर तुका आर्ग आनी महिमा दिता. जेजू देवाचे भावार्थाचें उतर उलयला आनी जेजू तुजें उतर म्हणटा जे भावार्थाचें उतर उलयताय घडून हांव हाडटा. कित्याक तूं म्हणटाय कृपा हांवें दिल्ली आहा, भावार्थान ती आपणाय. जेजू तुजे कृपेन भावार्थान आमी हात घातला आनी ज्या दिसा मागलाय ते मेवले म्हणून तुजें उतर सांगता. आनी आमी जें मागलां तें आमकां मेवलें जेजू. ह्याच वेळार सगळ्यांक तुवें पेकोणी दिल्या. जे कोणेन आपणाचे तुज्या उतराचेर भावार्थ दवरला सर्गीच्या बापा तांकां ऑलरेडी तें मेवलें. आनी जे कोणेन अजून भावार्थ वाडोवंक ना, ही जेन्ना ती उचारणी करतली ही आयकोन तेंच्या भितर भावार्थ येतलो आनी ह्या भावार्थान ती पळयतली हे देवाचें उतर जे उलयलेले ते तेंच्या कुडीन घडत येत रावता. आनी दुसऱ्या जेन्ना आमी नेक्स्ट टायम आमी मेवतले, कितली पडटा सिस्टर डेट नेक्स्ट टायम? थर्डार आमी तुमकां सांगता भाव भयणानो, थर्डार जेन्ना आमी मेवतले तुमी तुमच्यो टेस्टमनी घेवन येतले आनी त्या दिसा आमी टेस्टमनी टायम धरुया भाव भयणानो. कित्याक हांव जाणा, म्हाका गॅरंटी आहा त्या दिसा आमी ऑलरेडी हांव डे डिक्लेअर करता थर्डार आमी टेस्टमनी डे धरुया आनी तुमी तुमच्यो टेस्टमनी मेडिकल रिपोर्ट घेवन येतले. हांव ही गॅरंटी दिता. तुमच्या कुडीन कसलेच दुयेंस मेवचे ना, जे नासले ते बरेपण तुमचे येतले. आनी हांगर जायतीं जाणां आहात भाव भयणानो जे उतर उलयला बरो रिपोर्ट जेजू क्रिस्ताच्या नांवान त्या मनशाक बरो रिपोर्ट मेळलो ना. आमी जायते वायट रिपोर्ट उलयता. आयज कोणेन तरी म्हाका फोन केल्लो, हांव हांगर येयला तेन्ना हांवें हांगर सगळे लायले आनी वचून ताका फोन केलो त्या मनशाक आनी ताका सांगलें डॉक्टरान तुका सांगलां. ती म्हणूंक लागली डायबिटी आपणाची वयर सकयल जाता, ब्लड प्रेशर वयर सकयल जाता. हांवें देवाचें उतर उलयलें 120/80 तुजी प्रेशर आनी तुजी डायबिटीज नॉर्मल. आनी हें म्हटलें तूं म्हणत राव आनी अर्द्या वरान वच म्हटलें आनी डॉक्टराक मेळ आनी चॅक कर. अजून पासून फोन येवंक ना भाव भयणा, अजून पासून त्या मनशाचो फोन येवंक ना. कित्याक म्हाका गॅरंटी आहा 120/80 मेळटलो. कित्याक देवाचें उतर पयलें धाड. डॉक्टराशीन वयच्या पयलें देवाचें उतर धाड. डॉक्टराशीन पावता म्हणसर देवाचें उतर पावलें आनी तो मिटर तुका तेंच दाखयता. कित्याक देवाचें उतर ऑलरेडी थंयसर. भावार्थाचें उतर उलय भाव भयणा, सैतानाची उतरां उलय नाका. तो रिपोर्ट हो येतलो तो येतलो तें नाका. तुका जाय पळय तो रिपोर्ट उलय, देव घडून हाडटलो. देवाचो करार भाव भयणानो आमचे. देव म्हणटा इन फिलिपिन्स 4:8 सारकें न्हू सिस्टर? फिलिपिन्स 4:8 इट इज नो. स्पीक अ गुड रिपोर्ट. सिस्टर फिलिपिन्स 4:8 इट इज नो गुड रिपोर्ट. फिलिपिन्स 4:8 देवान भावार्थ दिल्लो भाव उतर आहा. आमी पयल्यो गजाली सावणान भाव भयणान देवाचें उतर आहा. एवरी रिपोर्ट इज अ गुड रिपोर्ट. यू स्पीक द गुड रिपोर्ट. तूं उलय गुड रिपोर्ट. तुका कितें पळोवंक जाय पळय तें उलय. तूं उतर उलय आनी वच भाव भयणानो. तुजो मेडिकल रिपोर्ट चेंज जाता वो ना तो पळय. 101% गॅरंटेड. कित्याक देवाचें उतर देव राखता ह्या सांगता. जेरमाया 1:12 बरोवन घ्या. गॉड वॉचीज ओवर हीज वर्ड. आयजाया 55:11 जेजू पुतून मॅथ्यू 24:39 काय 34 म्हणटा आय विल वॉच माय वर्ड विल नॉट कम बॅक वॉइड. आपणाचें उतर घडल्या बगर परत येवचें. देवाचें उतर भाव भयणानो. यू हॅव टू वॉट, यू हॅव टू टेक द वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पीक. ते नाका सैतानाच्या मांडण्यान वचो नाका भाव भयणानो. कितकोय प्रॉब्लेम तुमचो असो प्रॉब्लेम उलय नाकात, प्रॉब्लेमाची बी घाली नाकात.
प्रॉब्लम वाडत रावतले. प्रॉब्लमाची बी घालपाची ना आनी सैतान तुज्या लायफान प्रॉब्लम हाडीत रावतलो आनी तुका दाखयत रावतलो पळय हो तुजो प्रॉब्लम. देवाकूय 3 प्रॉब्लम दाखयले, स्वर्ग आनी संवसार रचता पळय नाकाऊ, धरतेक आकार नासलो आनी उदीक नासलें. देव तिनूय वस्तूंची उलयलो, तिनूय घडून हाडले. प्रॉब्लम उलोवंक ना, सोल्युशन. जेनेसीस 1:1 शिकयलेलें आहा आनी आमी पावल्या खंयचो रेवलेशनान, पूण जेनेसीस खबर ना. रेवलेशनान पावले पूण जेनेसीस सिस्टम खबर ना. आनी लोकांक दिसाशी स्वर्ग आनी संवसार कहो रचला. जेनेसीस 2 खबर ना, रेवलेशन जाण फायदो कितें. तुका देवाच्या राज्यान येवपाचो आहा, मरणाची उतरां बोर. देवाच्या राज्यान येवपाचो आहा, जिविताचें उतर उलय. आनी बायबलान अशें कसलोच प्रॉब्लम ना जो देवान बरयलो ना. तुमकां मेळना देवाचें उतर, फोन करात, हांव दिता देवाचें उतर. हांवूच सोदून काडटा, म्हाकाय मेळना जाल्यार हांवूच सोदून काडटा. पूण देवाचें उतर आहा, तुमकां मेळना हांव सोदून काडटा. टायम दिता भाव भयणानो. हांव रातचे 1 बसून कॉल घेता, 2 कॉल घेता. ना म्हणना, कित्याक जेजून ना म्हणूंक ना, आमी ना म्हणपाचें ना. आनी त्या टायमार न्हिदला जाल्यार एक टायम घेयना, पूण उठलो जाल्यार मागीर पुतून त्या मनशाक कॉल करता. एक दीस अशेंच जालें भाव भयणानो, एंड करच्या पयलीं सांगता, तुमकां तुमच्या बऱ्याक पडटलें. रातच्या म्हाका 3 फोन येयलो आनी चेडो म्हणूंक लागलो दोंगरारूच धांवंक सोदता आनी मारूंक सोदता आनी धांवता म्हणूंक लागलो. हांवें म्हटलें एक काम कर, उदीक घे म्हटलें, पयलें तेजें उदीक मार आनी हे जेजू क्रिस्ताचें रगत म्हणून सांग. आनी म्हटलें ग्लासान उदीक घाल आनी जेजू क्रिस्ताचें रगत म्हणून आनी ताका पेंवंक दी म्हटलें. जेन्ना भाव भयणांनी पयलें तेजेर उदीक मारलें, जेजू क्रिस्ताचें रगत म्हणून उदकाक मागणें केलें आनी उदीक मारलें, तेन्ना शांत जालो. आनी जेन्ना रगत पेंवंक दिलें भाव भयणांनो, शांत जालो आनी घरा येवन न्हिदलो. ते भयणीन मागीर म्हाका सकाळीं फुडें फोन केलो. त्या दिसा भाव भयणांनो हांवें तो ताका तें उतर दिवंक नासलें, नाजाल्यार तो मनीस जगला नासपाचो. म्हणटकूच केन्ना अशें सिट्युएशन जालें, कोणेंय तुका सांगलें की कोण मॅनिफेस्ट जाता, कोण कितें जाता, पयलें सांग ताका. एक ग्लास घे, बेसांव घाल, जेजू क्रिस्ताचें रगत म्हूण मार तेच्या तोंडाक, मार शीम घाल जेजू क्रिस्ताच्या रगताची. दुसरें कर, ताका पिवपाक दी. घेयना तरी नेटान लोक, म्हूण जेजू क्रिस्ताचें रगत, म्हूण जेजू क्रिस्ताचें रगत. एकदां घेतल्या भितर क्लियर जालें. सुटका भाव भयणांनो जेजू क्रिस्ताच्या फोनार केलें हांवें, देवाचें उतर दिलें. हांवें कांय करूंक ना, हांव थंय फिजिकलान नासलो. देवाचें उतर केलें, देवाच्या उतरान काम केलें. दुसऱ्या दिसा भाव भयणांनी ताणें म्हाका फोन करून सांगलें तो नॉर्मल आहा. नॉर्मल म्हणटकूच हें आमी करपाक जाय, भिवंक जायना. प्रेज गॉड. सगळें केलें हां केलें. थँक्यू भाव भयणांनी. तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. तुमकां कोणाकूय पर्सनल उलोवपाचें उलोवया, नो प्रॉब्लेम. पर्सनल कितें प्रॉब्लेम आहा तोय सांगूंक शकता. ओके, थँक्यू.